Shikara kala hala 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 bara 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 ba. Shikara kala 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 ba bara 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 ba. Shikara kala kala hala ba bara 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 bara. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हरका तुका जेजू हाच्या दिसा पासत अशा वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें आमकां परतून एकदां सोयेक दिलेल्या पासत तुका आर्गायता तशेंच सोम्या तुवें आमकां जायते तुवें शिकयलें जायते उगडापे केले सोम्या टिचिंगा वरवीं म्हणून तुका आमी आर्गायता आमी आनीक आनीक जायते शिकता तुज्या वरवीं आनी तुजे लागीं आमी जायतीच पावता सोम्या म्हूण तुका आमी आर्गायता आनी आमकांच न्हू पण दुसऱ्यांकूय तें उतर दिवपाक तांकांय तुवें सुटका दिल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी आमच्या तोंडासून न्हू पूण पवित्रात्मोच उलयतलो ह्या पडजेक कितें गरज आसा तेंच म्हज्या तोंडांतून तांकां तूं शिकयतलें म्हणून तुका आमी आर्गायता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन आमेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस कशी आहा सगळीं हां आशिर्वादीत आमकांच आशिर्वाद दवरूं हां दुसऱ्यांक दिवपाक न्हू आमकांच दवरल्यार आमी कितें जातलीं आप सेल्फीश जातली न्हू त्या अंजिराच्या झाडा भाशेन न्हू तें कितें जाल्लें सेल्फीश जालें न्हू पानांच दाखयताले न्हू म्हणजे फळां दिनासले आमी फळां जाता तसलीं मनशां जावंक जायी काय पानां सारकीं जावंक जायी फळां दुसऱ्यांक बरेंपण हाडूंक न्हू आमचे टेस्टिमोनी वरसून आमचे गोवायकी वरसून दुसरी जेजू कडेन येतली न्हू जाल्यार आमी तांकां सांगात ना जाल्यार ती येतली जेजू कडेन आमी पयलीं तांकां सांगूंक जाय जेजूची खबर न्हू जेजून कितें केलां तुमी आतां डायरेक्ट देवाचें उतर तर तांकां सांगची ती आयकतली आयकची ना तूं जेन्ना तुजी टेस्टिमनी सांगतलें ताका हांव जेजू कडेन वचोन म्हाजें जिवीत कितें जालां कशें चेंज जालां तें सांगची तेन्नाच तुजी टेस्टिमनी ती आयकतली हांव आतां एक टेस्टिमनीसून स्टार्ट करतां फाटल्या दिसांनी न्हू हांव मातशी टेन्स जाल्लेली म्हणजे एक थॉट येताले कळ्ळें तें टॉन्स जाल्लेलें हांव न्हू आनी मागीर म्हाका ते थॉट येयले म्हणून तितून झॅम बीन पडनासली म्हणून ते थॉट येताले म्हाका चिंतून चिंतून येताले न्हू आनी मागीर कितें जालें थोडी दिसांनी न्हू एक टेस्टिमनी येयली ती टेस्टिमनी कितें पळय आयक तें न्हू तेचो तो कामाक आसलो म्हणटकूच जेजूचें रगत सोरो पियालो न्हू म्हणून त्या कामाक दवरता त्या पात्रांवान खूब ट्राय केली ताका कामाक दवरूंक सोरो पिवन पात्रांवाक गाय सोंग लागलो हें करूंक लागलो तें करूंक लागलो म्हणून पात्रांवान ताका दवरलो म्हाकाय फोन मारतालो पात्रांव ताका यो आनी देवाचें उतर शॅर कर तो अशें अशें करता म्हणून बरो विस्वासी आहा तो म्हटल्यार मातसो जेजूचें रगत पियालो न्हू मागीर मातसो मस्ती करतालो बायलीक बिलेक बायलूय म्हाका फोन मारताली आनी ताका मातसो देवाचें सांग देवाचें उतर गेली ताका 2-3 दां ताका सांगपाक गेली ना सिस्टर आतां आपूण आनी पियाचो नात तो आपले शक्तीन करतालो न्हू पयलीं आनी मागीर ताका देवाचें उतर दिलें आनी बायलेकूय सांगलें आनी मागीर एक टायम येयलो तांकां न्हू इतलो ताका सुतारा नाडलो न्हू सारको आनी तो सारको जास्त पियालो आनी येयलो आनी पात्रांवांक आनी सगल्यांक हें करूंक लागलो मागीर पात्रांवाचें सारकें जाणाय न्हू मागीर तुमी कितें जाता तें सारकें आनी त्या पात्रांवान कितें केलें ताका कामाचो काडलो आनी ताका कितें सांगलें तूं आतां तें बिराड धर तें बिराडूय सोड आनी चल तुज्या गांवान वच आनी राव हय सांगलें ताका गांवान वच आनी राव म्हणटकूच ती मातशी उचामय जाली सारकी म्हणजे आमी इतलीं वर्सां हेंचे कडेन काम केलां आनी हो आतां सांगता आमकां वच म्हणून सांगता म्हणून हांवें सांगलें थँक्यू जिजस म्हणजे आल्गा दी म्हटलें कित्याक तुमकां फुडें बरें जातलें तुमचें म्हटलें वचा तुमी म्हटलें रुमान खंयतरी रावा वचोन म्हटलें तर मागीर कितें जालें तो रूम सोडपाक तयार जालो पात्रांवान कितें केलें पात्रांव कितें म्हणलो बायल आनी भुरग्याक घेवन तूं गांवान सर आनी ह्यो विस्वासी न्हू एका आसूनी म्हाजे कडेन तरी पळय आनी एका दवर म्हणून लागलो ती बायल कितें म्हणून लागली हय हांवें सांगलें पळय दोगांय तुमी एक म्हटलें तुका ताका सोडून तूं कशें रावतलें काय म्हटलें तुमकां दोगांयकूय जाल्यार एक मागीर दोगांय ती रूम सोडून गेली दुसरे कडेन रावली वचोन रावली दुसरे कडेन आनी सांगलें आर्गा दी हांगा तुमकां देव ब्लेस दिता ब्लेसींग करता म्हटलें आनी तुमी म्हटलें हांगरूच तुमी वाडटल्यात म्हटलें वयता हजर म्हटलें आनी मागीर गेली ती रावली आनी मागीर तिचो म्हाका तेन्नाच फोन येयलो तिचो जाणा सिस्टर म्हणलें हे म्हाज्या घोवान न्हू सोरो सारकोच सोडला कांयच पियाना सोरो बिरो म्हणलो आनी आतां आमी बरी खुशाल आहा म्हणलें आनी मागीर घोवा कडेन काडून दिलो फोन
आनी म्हटलें कितें करता रे तूं आसा बरो म्हणल्यार काम बरें हय काम बीन बरें आनी म्हटलें पळय तुका आतां सैतानान म्हटलें इतलीं वर्सां बांदून दवरलेलो आतां म्हटलें तूं देवाचें उतर उलयता मरे टिचर थंय मागणें ना म्हणलो खंय लागीं खंयसर वचपाक हांवें सांगलें तूं आतां देवाचें उतर वाचीत राव उलयत राव पळय तुजें लायफ कशें जाता तें म्हटलें तर हांवें हुस्क्या खातीर बूक आहा मरे तुजे कडेन म्हटलें टिचर पाठ केला तोंड पाठ सारको बाय हार्ट जाणा म्हणून लागलो हांवें सांगलें बाय हार्ट जाणा तो कंटिन्यू म्हटलें तूं दवरीत राव म्हटलें आनी तो कंटिन्यू दवरतलोय न्हू तेन्ना म्हटलें तुज्या जिवितान पळय कांयच तुका वायट जावचें ना आनी सगळें बरें जातलें मागीर बायल म्हणाली सगळें आमचें बरें जालां सगळीं आमी बरीं आसा म्हूण लागलें आनी म्हणालो कितें जाणां कामाचेर वयता म्हूण लागलो आपूण कामाक वयता म्हूण लागलो आपूण पूण आपूण फ्रेंडा वांगडा बसता सगळे फ्रेंडा वांगडा सगळे फ्रेंड सर्कल तेजे कामाचेर फ्रेंड आहा न्हू ते फ्रेंड सर्कला वांगडा बसता आपूण म्हणटा म्हटल्यार आपूण म्हणटा पियाना आपणाक आश येना म्हणटा पियोवपाची कित्याक आश येना हां देवाचें उतर तिणें काळजान घेतलें न्हू तें तेका फायट करूंक शिकयलें न्हू ते फ्रेंडा बरोबर बसल्यार सुद्दां तुका वायट तुका कांयच हें जावचें ना म्हणून तेका बसयलें न्हू फ्रेंडा कडेन बसून म्हटल्यार तेज्या भितर तेका वायट आत्मो येवंक ना कित्याक तिणी तें काळजान उतर बागडलेलें तें तो मनीस आसलो हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक पिडेक रोगाक हें कांयच अधिकार ना आनी तेजे बायलेक न्हू हांवें पयलीं कोटेशन दिल्लें लूक 4:18 दिल्लें तेका सोरेश्वराचो आत्मो म्हज्या घोवाचेर आसा देवान तेका अभिशेक केला नांव घेवन तेका सांग म्हटलेलें आनी देवान तेका अभिशेक केला सगल्या वायटांतली सोऱ्यांतली तेका सुटका दिल्या हें तेका कोटेशन दिल्लें आनी तूं रात आनी दीस घोवाचें नांव घेवन म्हणीत राव सांगता तेका म्हणटाली पूण थोडे दिसांनी परत म्हणजे कितें जाता हे तुमकां थोडे दिसांनी कित्याक येता हे टेस्टींग कंटिन्यू वडना न्हू जेन्ना तुमी कंटिन्यू उतरान आसतल्यान न्हू तेन्ना कितें जातलें तुमकां ह्यो वायट संवय आसा तुमच्यो तेन्ना त्यो तुमकां केन्ना सोडून वयतल्यो त्यो तुमकां कळच्यो पासून ना जाणा न्हू तुमी तुमचे एक्सपिरियन्स आहा न्हू तुमकां हां जेन्ना तुमी कंटिन्यू रावता वॉर्डान तेन्ना तुका टेस्टींग बीन कांयच येयना पळय जेन्ना तुमी ब्रेक घेता तेन्ना कितें जाता हां तो येता न्हू रोखडोच कित्याक येता तो नाडू तुज्या भितर तें उतर आसलेलें तें चोरूंक येता तो चोरलें म्हणून कितें जाता मागीर आमी पडटा न्हू मागीर वायट चिंतना येता आमकां कितें जाता तें सगळें आमकां दिश्टी पडटा तोहे ती भयणींनी तोहेच केलें उतर उलयलें इतलीं वर्सां कांयच जागना पूण जेन्ना तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें त्या गांवांतलें सोडून दुसऱ्या गांवांत वचोन रावच्याक तेन्ना तेंचे ब्लेसींग सगळें स्टार्ट जालें सारकें आनी ती बरी आसा ती कित्याक रावली हांगासर ती गांवांत कित्याक वचोंक ना ती कितें सांगताली म्हाका म्हाजें चेडूं धाकटुलें आहा न्हू तेका हांगासर म्हणटालें शिक्षण बरें मेळटलें आमच्या गांवांत तें बरें शिक्षण ना हांगाच इंग्लीश मिडियम न्हू ते कन्नडा आसतलें तेका लागून ती म्हणटाली आपूण आपल्या भुरग्याक बरें लायफ दिवच्या खातीर बरें शिकोवप दिवच्या खातीर म्हणटाली आपणाक गांवांत ना काम गांवांत आहा आमकां कामां बीन म्हणटाली म्हटल्यार आपल्या चेडवाक म्हणटाली बरें शिक्षण दिवपा खातीर आपूण हांगा गोंयांत रावल्या म्हणटाली आनी तेंचें कितें जालें आनी आतां तेचें ब्लेसींग स्टार्ट जालें आनी तो घोवूय आतां बरो आसा कितें कंटिन्यू रावलो न्हू सांगलें तूं म्हटलें आतां तुका टेस्टिमनी आहा तुज्या कामार म्हटलें जायतो लोक आहा म्हटलें जायतो लोक आहा न्हू कामाचेर तांकां म्हटलें तूं गोवाय जा तुजी गोवाय तांकां सांग म्हटलें आपूण कितलीं वर्सां त्रासान आसलो आनी म्हाका कसो भायर काडलो जेजून तें वचोन म्हटलें तांकां तुज्या कामार आहा तांकांय सांग आनी तांकांय म्हटलें तुजी टेस्टिमनी सांग ओके सिस्टर म्हणून लागलो प्रेज गॉड कितें कळ्ळें तुमकां आयजून आतां टेस्टिमनीन हां कितें कळ्ळें टेस्टिमनीन हां तेणी तें उतर उलयलें आनी उतरान रिगोवन रावलो तेन्ना कितें जालें तेज्यो सगळ्यो सोरो तेका सोडून गेलो इतलीं वर्सां तो आपले शक्तीन करतालो हांव सोडटलो सिस्टर हांव सॉरी सोडटा म्हणटालो पूण कितें जालें तेन्ना तो देवाचे बायल आनी तो देवाच्या उतरान रावलो युट्यूबाचेर आमची टॉकां येता ती सगळीं म्हणटा आपूण घालून आयकत आसता म्हणटा भयण ताका म्हणटा हें धाडटा रिकॉर्डिंग धाडटा तें आपूण म्हणटा आयकत आहा सिस्टर तितूर म्हणटा आपणाक बायल सांगता आपूण आनीक मजबूत जाली म्हणटा तें आयकून म्हणटा देवाचें उतर आमी केन्ना मजबूत जातलीं आमच्यो वायट संवय केन्ना वयतली देवाचें उतर आमी जेन्ना आयकून आमच्या जिवितान घालतलीं तेन्ना ह्यो वायट संवय तुका केन्ना सोडून वयता त्यो तुका कळच्यो पासून ना कळटलें मागीर तुमी म्हणटा न्हू केन्ना मागीर म्हाका ह्यो वायट संवय आसल्यो हांव हें करतालें तें करतालें पूण म्हाजें केन्ना गेलें तें म्हाकाच खबर ना जाणा न्हू तुमी आमच्या जिवितान आसल्यो आमकांय आसले टी व्ही पळोवपाची संवय प्रोग्राम
तुम्ही जाणा न्हू टी व्ही वयले प्रोग्राम एक येयल्या दुसरो दुसरो तिसरो तिसरो कंटिन्यू सारको प्रोग्राम. आमी कितें करताली 7:30 जावच्या पयलीं रोजरी फास्ट फास्ट सारकी रोजरी. कित्याक मागीर प्रोग्राम आहा न्हू ती कोवा पासून नाचली माथ्या वयल्यान वयताली बरा 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 फास्ट सारकी. रोजरी म्हणून आमकां हें आहा न्हू एक एक मिस्टर आहा ते आमी नियाय करीत ते बायबलांतलीच कोटेशन आहा न्हू ती. पूण आमकां तें खबर नासली. आमी परा 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 करून 5 मिनटांनी आनी उस्त्याक होती मागणें आमी रिपीट करताले. ताका लागून आमकां उस्त्याक होती मागणें बाय हार्ट जालें. कित्याक आमी सोद्दी रातचे उस्त्याक होतीच मागणें म्हणटाली. आनी जेन्ना आमी प्रेयराक गेली सगल्याक भोंवंक लागली प्रेयराक वचोंक लागली. आनी आमच्यो त्यो वायट संवय आसल्यो त्यो केन्ना गेल्यो त्यो आमकांच खबर ना. प्रोग्रामाच्यो मागीर टी व्ही बंद फकत आमी मागीर ते गॉड चॅनल ती रॉफी चॅनल तेच लायताली आमी. कित्याक तेजे टेस्टिमनी बीन आसताल्यो न्हू प्रिचींग आसतालें. आतां तुमी कितें म्हणटाले आमी बीन सिस्टर तशीच आसली. आमी सगल्याक वयताली. कित्याक जे देवान आमकां ह्या देवाच्या उतरान बरें केलां जे देवान आमकां सुटका दिल्या ते देवाक सोदूंक भोंवताली आमी. उतर खबर नासली उतर मात्तूय खबर नासली. पूण आमी कितें करताली वयताली आमी नायट विजल हांगर थंय प्रे मिटींग आहा थंय थंय पयस पयस गांवांनी सुद्दां आमी रिट्रीटाक गेल्या. पूण समजणी नासली. आसले सगल्याक उतर सेम आसले पूण आमकां डीप अंडरस्टँड दिवंक नासले. 1 Peter 2:24 तेचे मिनींग आमकां दिवंक नासले. जेजून आमची सगळीं पातकां घेवन कुर्सार मेला आमकां पातकां नितिवंतपणाचें जिवीत दिवच्या खातीर आनी तेच्या गायांनीच आमी बरी जाल्या हें आमकां आसली खबर. वाचलेलें जेजूच्या गायांनी बरें जालां म्हटल्यार डीप अंडरस्टँड. जेन्ना आमी JCLM येयली तेन्नाच आमकां ब्रादरच्या तोंडांसून ती उतरां भायर सरली तेचें मिनींग कळ्ळें आनी त्या ब्रादरीन आमकां प्रिचींग सारकें अंडरस्टँड करून दाखयलें. तेन्नाच आमी कळ्ळें आमकां आनीक आमी खंय वचपाचें ना फकत एकाच ग्रुपान. तुमी आतां सगळे कडेन गेल्यान ती भाजी खंय जाता आं मिक्स भाजी जातली न्हू ती हेचें उतर तेचें उतर तेचें उतर कितें तरी वयतलें मोतीन तुमच्या. आतां एकूच तर आतां एग्जाम्पल घेवया. आमी आतां सीक आहा एकाच डॉक्टरा कडेन गेली सगळ्या डॉक्टराची टॅबलेटां घेतली गुण पडटलो. एकाच डॉक्टरा कडेन गुण पडटा न्हू. थंयच आमी एकाच मागण्यांक गेले आनी त्या उतराचेरूच थीर रावली जाल्यार कितें जातलें आमचो आत्मो वाडटलो आनी आमकां कितें जाय तें आमकां मेळटलें. एकाच कडेन तुमी ट्राय करून पळया. तुमी केलां आसतलें तुमी आमच्या भाशेन सगळ्याक भोंवन भोंवन ती माडी हांगर येयली आसतली ना. हां आमी भोंवल्या सगळ्याक. हांव म्हाजेच एक्सपिरियन्स सांगता तुका. हांव आतां पळय दोगांय सारकी खंय आनी आमच्या आनीक फ्रेंडां आहा आमची सगळीं हिंदूच पूण ती कितें आमी सगळीं धांवतालीं सारकी खंय मागणी जाता थंय थंय वयतालीं सारकी आनी पीस आसली शांती. पूण मागीर घरा येतू कितें जातालें लेट बीन जाल्यार मागीर भाव कितें 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 करतालो पूण आमी ओगीच रावतालीं. ताका आमी केन्नाच उलटें उतर दिवंक ना. केन्ना सकाळ फुडें रांदून बीन सकाळ फुडें तो कितें म्हणटालो थंड थंड जेवचें पडटा. सकाळी 6:15 बशीक वयतालीं आमी. कित्याक एकदां प्रेयराक वचून आमकां थंय मागणें शिकोवंक जाय म्हणून. अशें कितें जालें मागीर जेन्ना हांगर येयली तेन्ना आमकां स्वत कळ्ळें स्वताची वळख मेवळी आनी त्या स्वता वरवींच आमकां सुटका पेखोवणी मेवटा. आनीक आमकां खिचूरूच सुटका ना. आसा तुमकां संवसाराचें उतर कितें सांगतलें तुमकां हांगर गेल्यार थंय गेल्यार तुका सुटका मेळटली एका दिसाची मेळटली. घरा येवन परत आहा ते किल्लोस. ताका लागून देवाचें उतर जेन्ना तुमी व्हरता आनी तुमच्या जिवितांत घालता तेन्ना कितें जातलें ही शांती तुमच्या घराब्यान सारी पिढी उरता. तुमच्या घराब्यान तुमच्या घराब्यान कांय पियेना कांयच ना तुमकां दिश्टी पडना तुमकां. पूण जेजूचें उतर सांगता दिसनातल्या वस्तूचेर तुमी स्वत माना म्हणटा भावार्थ सांगता आमकां. हां तो भावार्थ आमी थीर धरूंक जाय. आमच्या घराब्यान आमकां शांती ना संस्कार ना सगळें ना आमकां दिश्टी पडटा पूण आमी भावार्थ धरता आमच्या घराब्यान हे सगळ्यो वस्तू आसा रेडी करून दवरलेल्यो आसा. थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया. आमी या आतां मॅथ्यू 7:24 आनी 27 ती वाडया. आमी आमची कसली उतरांनी आमी उसारता कितें करता तें सगळें आमचे जिबेचेरूच आसा आनी आमी
कितें डिसिजन घेतली तें आमचे जिबेचेर आसा. आमची चिंतनां आसा न्हू तीच आमी चेंज करूंक जाय. आमकां सगळे थॉट खंयसून येता, चिंतनांनी येता. ताका लागून आमचें दवरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर आयकता आनी कसलीं उतरां आमच्या जिवितांत घालता ती. मॅथ्यू 7:24 ते 27 पर्यंत वाच. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घोरार मारलें. तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे परमणें चलोनात ती आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारकी. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनीक तें घोरार मारलें आनीक तें मोडलें आनी ताचें सारकें घोट्टान जालें. हांव कितें म्हणटा आमकां हांगासर आमकां 2 घरां दाखयता. म्हणजे 2 घरां म्हणजे 2 मनशां दाखयता आमकां. म्हणजे एक घर दाखयता देवाच्या उतरांत थीर रावलेलें दाखयता आनी एक घर दाखयता आमकां कितें रेंवेचेर म्हणटा. म्हणजे सारकें आमकां म्हणजे आमकां कितें कश्ट येयले कितें येयलें जाल्यार तें रोखडीच आलता दोलता. म्हणजे तुमी त्यो बियो ते बियाचे वापर जाणा न्हू तुमी, ते 3 बियां सारकी. एक बी लास्ट ती बरी न्हू, 3 बियां सारकी. तांकां हांगर येता आमी बसता आमी हांगासर, पूण तेची अंडरस्टँड घेयना त्या उतराची. मागीर आमकां घरा वचून मागीर टेस्टींग येयल्यार फेस करूंक जातलें ना न्हू. ताका लागून हांगूर येता तेन्ना आमी अंडरस्टँड घेवंक जाय उतराची आनी आमी त्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. ते कितें जालें तें घर तुजेर कसलें वादळ येयलें कितें येयलें जाल्यार तें हालचें ना दोलचें ना. ते खोड बांदलेलें आसा तुवें तें खोडप म्हणजे कितें जेजूचें उतर. जेजूच्या उतरार बांदलेलें आसा तुजें तें घर. ते घराचेर तर कितलें वादळ येयलें कोणी तुका कितें मुटलें तुका हर्ट जालें जाल्यार तुका लागतलें हा केन्ना लागतलें. घर बांदलें सुद्दां जाल्यार तुका हर्ट येतलेंच. कित्याक मातशें तरी येतलेंच. येयल्यार तुवें कितें करूंक जाय. आमी मनशां आमकां रोखडेच कोणी हर्ट केलें न्हू रोखडेच लागता. लागना लागता. हांव म्हाजें सांगता तुका. हांव बशीन वयताली न्हू बशीन घरा वयताली न्हू एक जाणटो दादलो आसलो. हांवें कितें म्हटलें तेंकता म्हणून हांवें म्हणलें बाबा मातसो सायडीक राव म्हटलें. म्हाका कितें म्हटलें आनी हांव तुजो बापूय कहो म्हूण लागलो म्हाका. हांवें त्या वखदार सॉरी सॉरी बाबा म्हटलें. पळय जायना आं रोखडेच पळय टेस्टींग येता कशें तें. ताका लागून आमी म्हणटा आमच्या खोडपार बांदला घर, देवाच्या उतरार बांदला घर. देवाचें उतर थीर आसा आमच्या काळजांत. मातशें कितें जालें न्हू आमी मातशी हालली सुद्दां जाल्यार आमी रोखडीच हें सारकें न्हू रे तुजें उतरान ना हें इल्लीगल येयलां तें वस 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 म्हणपाचें. ही उतरां आमची कितें आमकां नाका ती इल्लीगल आमच्या काळजीतून येता. तशें तुजें आमचे कुडीन कशें सिकनेस बीन येता ते सिकनेस आमकां रावोंक येता सारे पुरें तें इल्लीगल न्हू. कशें कळटा इल्लीगल म्हणून हा एग्जाम्पल दिता. एक तुमकां कांटो लागलो बोटाक पांयांक खंयसरूय कांटो लागलो तुमकां. तो कांटो कितें करता तुमकां आसूनी म्हणटा पांयानूच आसूनी बोटानूच म्हणटा हा. तो कितें सांगता एकदां काडी सोर थारना न्हू किटकिटे मारता रातभर झेमना सारकी आनी तो कांटो सारको असो सणसाणें मारता सारकें. कितें जालें तो कुडीन इल्लीगल येयला. तो कितें म्हणटा ही कूड जेजूची म्हणटा. हे कुडीन तुका दुसरें कांयच नाका दुसरें कांयच घेवं नाका म्हणटा हे कुडीन. ताका लागून कितें जाता आमी जेन्ना उचारता देवाचें उतर आनी जेन्ना आमी तें आतां पळय कुडीन तुमचें हें येयला म्हणटा न्हू सिकनेस येयला म्हणटा न्हू तें सिकनेस कितें इल्लीगल सिकनेस. हे काट्या वचून कळटा न्हू. जेन्ना तूं तो कांटो काडटलोय तेन्ना कितें जातलें
बोट सारकें शांत जाता न्हू जायना पळय एग्जाम्पल आहा न्हू तुमचे कडेन म्हाजे कडेन जालें आहा कित्याक कांटो लागल्या सारको आवयस तिका दोंगशिल्यान सारको हितूर कालफिनीन दोंगशिल्यान सून काडल्या शिवाय बोट सारकें जायना जाल्यार किटकिटे मारीत रावता तशेंच आमच्या जिवितान जे सिकनेस कोण येयला ते इल्लिगल येयला सिकनेसाक आमचे कुडीन रावपाक कांयच अधिकार ना आमीच ताका एलाव करून घेता सिकनेसाक बीन येता तेन्ना आमी तें उतर उलयता आनी उतर उलयलें म्हणटकूच तें सिकनेस भायर पळोवंकूच जाय तसो कांटो काडलो म्हणटकूच आमी सेट फील जाता तशेंच आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय आनी देवाचें उतर उलयतलीं तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो मिला जातल्यो हांव कितें म्हणटा एक गोर खडपार बांदलेलें आनी एक रेंवेर बांदलेलें म्हणटा रेंवेर बांदलेलें म्हणजे कितें ती देवाचें उतर आयकता आनी रोकडीच सोडून दिता आनी तांकां आतां वादळ येयलें कितें येयलें जाल्यार बसलें जाल्यार तें कितें जातलें तें कोसळटलें पडटलें ताका कितें जालें ताका येना न्हू सारकें खडप ना न्हू बुन्याद सारकी ना न्हू जेन्ना आमी बुन्याद सारकी घालता न्हू तेन्ना घर मजबूत उरता म्हणजे आमी बुन्यादीर रावता सारकी थीर देवाच्या उतरान तेन्ना कितें सिकनेस येवं कोणूय येवं अगेन्स्ट तुज्या येतलो तेन्ना कितें जातलें तूं थीर देवाच्या उतरान रावतलोय आनी तें उतरूच तुका सुटका दितलें तेचेर चोयत व्हरपाक आनी हांगर कितें जालें हें रेंवेचेर कितें जालें रेंवेर येयलें वादळ येयलें हें येयलें मागीर आमी कितें म्हणटा हांव मागण्यांक गेल्लेली मरे कांयच जिवितान जावंक ना म्हाज्या हांवें तें उतर घेतलां म्हाज्या काळजान कितें केलां हांवें आयकलां आनी ह्या कारणानसून सोडून दिला हांगर येयल्या बसल्या देवाचें उतर आयकलां पूण आमी विसरून गेलीं कोणी येलें चोर येयलो चोरून गेले मागीर आमी कितें म्हणटा थंय वचोन म्हाका कांयच फायदो जालो ना आमी घेतलां उतर तें आमी आगोर कितें शिकयता तें आमी कित्याक नोट बरय म्हणटा तें नोट बरयलें म्हणटकूच तुमी वचोन घरा वचोन चॅक करूंक जाय हें खरेंच बायबलान आसा काय देवाचें उतर काय ना तें आमी चॅक करूंक जाय आनी तेचे वयल्यान आमी जेन्ना नियाय करतलीं देवाचें उतर तेन्ना आमकां स्वत कळोन येतलें खरेंच हें बायबलान देवाचें उतर आसा म्हणून आमकां देवाच्या उतराची कळें कळटलें देवाचें उतर आमच्या आसा म्हणून जेन्ना आमी यूज करतलीं डेली यूज करतलीं डेली मोबायलाचेर आयकतलीं आमी देवाचें उतर कोणाचें जावं प्रिचींग आयकतलीं जें तुका फायद्याक पडटा तें प्रिचींग तूं आयकूंक जाय आनी आयकूनूच तुका भावार्थ येतलो आनी तें उतरूच तुका सुटका दितलें आनी ह्या संवसारांत आमकां कसलेंच उतर सुटका दिवपाक ना आसा आमकां आमी आतां ट्राय केला न्हू आमकां कोणी कितें कितें सांगलां हांव तुका सोडचो ना सांडचो ना तो लोक आसा थोडो लोक आसता पूण थोडो लोक मरून गेलो तुका सांगलेलें आपूण तुका केदीच सोडचो ना गो आपूण तुज्या सांगाताक आसा गो म्हूण सांगलेलो आसा तुका सांगाती सुद्दां आसा तुका आसा तो ना पूण आमी कोणाक गोट धरून रावंक जाय देवाचें उतर जें आमकां सांगता तेका गोट धरूंक जाय हिब्रू 13:5 म्हणटा कितें हांव तुका केदीच सोडचो ना सांगचो ना त्या उतराक आमी चिट्टून रावंक जाय कित्याक होच एकटोच सांगता आमकां आपूण तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना कसलीय परिस्थिती येवंक तुजेर कितेंय येवंक वादळ येवंक मोड येवंक हो सांगता तुका आपूण तुका केदीच सांडचो ना आनी सोडचो ना ह्या उतराक जेन्ना आमी चिट्टून रावता तेन्ना आमच्या जिवितांत सगळ्यो आमकां मिलाग्री अजापां दिश्टी पडटली आमकां 5 सिस्टर पळय 5 तुमच्या जिवितान ग्रेस्कायेची आशा दवरूं नाकात आनीक तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच दादोशी जायात कित्याक खूद देवान अशें सांगलां हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनीक सांडचोय ना पळय कितें म्हणटा आमकां देव सांगता आमकां तुमची गिरेस्तकायेची आशा दवरूं नाका म्हणटा आमकां गिरेस्तकायेची आशा कित्याक दवरूं नाका सांगता तुमी पळयलाय न्हू गिरेस्त मनीस सुर्गीच्या राजान येता ताका कितले सांगलें न्हू येता
टायम ना म्हणटा हांव बिजी आहा इतलो सारको बिजी आहा रे एकूय दीस टायमूच मेळना म्हणिना हां म्हणटा न्हू तेका लागून तो सांगता आमकां गिरेस्तकायेची चड आशा धरूं नाका म्हूण आसा पळय तितल्यानूच धादोशी जाया तुमी म्हणटा कित्याक सर्वेसो देव सांगता हांव तुका केदी सोडचो ना आनी सांडचो ना देव सांगता आमकां केदी सोडचो ना आनी सांडचो ना तेचो पाटलाव करूंक जाय आमी कित्याक हो देव आमकां सांगता तूं खंयसरूय वच आपूण तुका केदी सोडचो ना आनी सांडचो ना सगळी तुका सांडटली पूण हो देव सांगता आपूण तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना आमकां देवान सोडल्या सांडल्या आमकां हां कित्याक वचून कळटा लॉकडावना वचून कळटा न्हू तेन्ना कांय नासलें खावपाक बिवपाक कांय नासलें पूण देवान आमकां सोडल्या हां सांडलेली आमकां ना न्हू लॉकडावनार लोकांनी बरें बरें खाल्लां सारकें हे आतांच्या दिसांनी खायना तेन्ना आमकां हुस्को आसलो सगल्यांनी कोडे बोल्ले सगल्यांनी आमकां सांगता फोन करून आमी इतले कोडे बोल्ल्या तितले पीठ हाडला तांदूळ वाडल्या आनी कोडे भरून दवरला रुमांनी आमी कांयच धरूंक ना आमी जेजूचेर पातयाली कित्याक आमकां खबर आसली न्हू हो देव आमकां केदी सोडचो ना आनी सांडचो ना आमी मासाय घालून भोंवोंक ना फकत हॉस्पिटलांनी विजीट करूंक वयताली पळय तेन्ना मात ती घेयना न्हू भितर तेन्नाच मास्क घातलेले आनी कितें हो देव केन्ना सोड आमी बरें बरें खाल्ला सारकें आमी नुस्तें चिंत्तालीं आमकां नुस्तें खंयचें मेळटलें आतां कितें चिंत्तालें आमी आहा न्हू आमचे कडेन सुकी सुंगटां ती घाली आनी करया कोडी पूण सायडीकूच आमच्या बिराडाक नुस्त्याकार रावतालो तो बरें नुस्तें हाडून दितालो पूण देव जाणा न्हू कितें आपल्या भुरग्यांक कसली गरज आसा तें देवाक कळीत आहा आमकां सुद्दां कळीत ना आपल्या भुरग्यांक बरें दिवपाचें बरें खावपाचें तें आमकां जेन्ना देवाच्या उतरान येयली तेणी सांगलें आपूण केदी सोडचो ना सांडचो ना खंयचेय परिस्थितीन जावं वायटावूय जावं बऱ्यानूय जावं देव आमच्या सांगाताक आसात आमीच कितें म्हणटा आमीच म्हणटा देव आमकां सोडून गेलो दिसता देव म्हाजें आयकोना दिसता देव त्याच जाग्यार आहा देव थंयच आहा पूण आमीच कळ सोडून गेल्या देवा कडची कित्याक गेल्या उतराची समजणी घेवंक ना उतर कितें सांगता तें आमी कानान घेवंक ना तेका लागून आमी पयस गेल्या देवा कडसून देव आमकां कितें सांगता म्हाज्या पुता यो आजुनूय रावता तुका यो म्हाजे धुये यो म्हाज्या पुता म्हणटा आमकां पूण आमी कितें करता आमकां देवाचें उतर आमचें नासलेलें कशें जियेता आमी पूण देवाचें उतर आमच्या काळजान घातलेलें आसा न्हू तरी पूण आमी कितें करता पयस वयता कितें आमचे कडेन उतर नासलेली कशी जियेता आमी केन्ना जियेता उतर नासलेली कशी आमी जेन्ना उतरोन रिगोवन रावना तेन्ना उतरान जेन्ना आमी रिगोवन रावता तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापा जातली आमी उतरान ना तेन्ना आमच्या जिवितांत कांयच जावपाचें ना उतरूच आमकां कितें करता जिवीत दिता आमकां उतर दिना आमकां सगळी गोठाय बॉल दिना आमकां उतरानूच रावंक आमकां शिकयता उतर कितें सांगता आमकां तें उतर तूं खातलोय पियातलोय तेन्ना तुज्या जिवितांत सगळे वायट संवय आसल्यो त्यो वयतल्यो तुज्या जिवितांत तूं कांयच करूं नाका तूं म्हणूं नाका म्हाका हें सोडूंक जाय ह्यो म्हाज्यो वायट संवय आसा त्यो म्हाज्यो वायट संवय आसा म्हाका सोडूंक जाय पूण आमच्या जिवितांत आमच्या अस्तोकीन कांयच जायना जाता तुमच्या शक्तीन कितें जातलें जेजूची तुमी घोटाय घेतले जेजू सांगता जेजू म्हाका ह्या संवयांतले तूं भायर ऑलरेडी काडला आर्गा तुका जेजू ती वायट संवय ऑटोमॅटीक तूं जेन्ना रिगून रावतली देवाच्या उतरान न्हू तेन्ना ती वायट संवय तुज्या जिवितांतल्यो एक करून वयतली तूं कांयच करूं नाका फकत देवाच्या उतरानूच राव बदल घेतलेलें न्हू कोटेशन मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा पयलीं सोद देवाचें राज आनी तेच्या नेम कायद्या प्रमाणे चल म्हणटा आनी तेन्ना तो कितें सांगता त्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी वयतलीं आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो सगळ्यो आमच्या फाटल्यान वस्तू येतल्यो न्हू देवाचें राज सोदूंक जाय न्हू आमी पयलीं आनी तेच्या नेम कायद्या प्रमाणे चलोंक जाय न्हू ह्यो सगळ्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान येतल्यो कश्यो येतल्यो कितें येतल्यो त्यो आमी नको पूण देव जाणा पूण आमी जेन्ना देवाक सोदतलीं तेन्ना ह्यो सगळ्यो आमकां कितें गरज आसा त्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या फाटल्यान येतल्यो आमकां काम जाय काम येतलें आमकां कितें गिरेस्तकाय जाय सगळें आमच्या फाटल्यान येतलें जेन्ना तूं देवाक सोदताय तेन्ना ह्यो सगळ्यो जिवितांत तुज्या सगळ्यो अजाबा मिलाग्री जातल्यो तुमच्या जिवितांत देवाचें उतर सोदता तेन्ना
आमी आतां उतरां नासता म्हणटकूच आमकां कितें जातलें आमी म्हणटलें की हांव उतरां पूण आमी उतरां आसा खरी पूण आमी जेन्ना कशी दाखयतलीं जेन्ना आमी उसारतलीं देवाचें उतर आनी दुसऱ्यांक सांगतलीं तेन्ना आमीच वाडटा. तुमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर शिकयता न्हू दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिता न्हू तेन्ना तुमचो आत्मोय वाडटा आनी तुमची वाड जाता. तुमी एग्जाम्पल करून पळया. तुमी दुसऱ्यांक कोणाकूय देवाचें उतर दिया फोनाचेर कितें करा पूण तेन्ना तुमचो कितें जाता तेन्ना तुमची वाड जाता सारकी देवाच्या उतरान वाडटा. आमी देवाच्या उतरान दुसऱ्यांक शिकयता तेन्ना आनी दुसऱ्यांक तुमी देवाचें उतर दीत रावशात जाल्यार ती वाडटली आनी ती मागीर तशीच देवाचें उतर उलयतली. आमची क्लासीन आहा ती जायती भाव भयणां 5 जाणां कशी सारकी पयलीं मेंगी आसली आतां सारकी फडफडीत देवाचें उतर उलयता. कित्याक उलयता ती ट्रेन जाल्या सारकी आयकून देवाचें उतर. तर तुमी कितें करूंक जाय कोणाकूय क्लासी घेवपाची हय मोबायलाचेर आनी तांकां ट्रेन शिकोवपाची पळय कशी उलयता पटा करून देवाचें उतर. तुमकांच कळचें ना हांव कशी जाता आनी कितें जाता तें देवाचें उतर शिकली म्हणटकूच आमकां कितें करता फकत आमकां एकूच उतर आमकां सुटका दिता आनी खंयचें उतर आमकां सुटका दिना ह्या संवसारान दिता. हांव घेतलेलें जॉन 8:32 म्हणटा तुका सोत कळटलें आनी सोतूच तुका सुटका दितलें म्हणटा. सोत म्हणजे कितें देवाचें उतरूच तुका सुटका दितलें म्हणटा आनी कितेंच तुका सुटका दिवचें ना म्हणटा. आमकां सुटका दिवच्याक जायत्यो वस्तू आहा पूण आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतलीं तेंच उतरूच आमकां सुसायड फ्री करतलें आनी सुटका दितलें आमकां. आतां आमी वाचलां एक घर घेचेर बांदलेलें आमी तर खडपाचेर घर बांदलें जाल्यार आमकां तर कितें वादळ येयलें वारें येयलें तेचेर बसलें जाल्यार तें पडचें ना. कित्याक पडचें ना आमचें घर आमी खंयचेर बांदलेलें आसा देवाच्या उतरार बांदलेलें आसा. देवाच्या उतरार जेन्ना तूं घर बांदता तेन्ना तुका टेस्टींग येतलें वादळ येतलें कितें येतलें पूण तेजेर तुका फेस करपाक जेजू आमच्या सांगाताक आसा. म्हाका न्हू एक कोटेशन खूब लायक सारकें मॅथ्यू 5:11-12 वाचया आमी पळोवया असलें तुमच्या जिवितान येतलें तेन्ना तुमी कितें फेस करतले आनी तें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां धुमाळो दितीत आनीक सगल्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. तेन्ना तुमी दुखी जावपाची. कितें म्हणटा असले तुमच्या आड तेन्ना तुमी सॅड जावपाची न्हू रडपाची न्हू. कितें करपाची दुसऱ्यांक सांगपाची न्हू म्हाजेर असले कश्ट येयल्या दुख येयला फोनार कोणाक सांगूंक जाय न्हू. असले येतलेच आमकां न्हू तेन्ना आमी रडोंक बसपाची आमकां येना आमकां येता तेन्ना आमी कितें करता ह्या कोटेशन याद येता न्हू. वा सिस्टर परत सगळीं म्हणया आमकां सगळ्यांक हितूसून वचोंकूच जाय म्हणया सगळीं. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्साचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना आमी सुभागी. कितें म्हणटा आमकां येवचें ना आमकां येतलेंच. कित्याक येतलें तुमी आतां संवसाराची जेन्ना तुमी संवसारान आसल्यान न्हू तुमकां कितें कश्टूक आसले तुमी पळय 2 न्हिदतालीं 5 उठटालीं कितें हें आसलें त्रास आसलो तुमकां कोण कांयच म्हणिनासलो पळय. सकाळचें तूं उठलें न्हिदलें रांदलें कोण कांयच म्हणिनासलो म्हणटालो. जेन्ना देवाच्या उतरान येयलें न्हू कितें जाता पयलीं तुमकां कोण कांयच म्हणिनासलो तूं 2 न्हीद 3 कितल्यांकूय न्हीद उठ तूं संवसाराचें न्हू कांय प्रॉब्लम नासलें कोणाक. जेन्ना प्रिचींग स्टार्ट जाता 2, 3, 4, 5 बीन कितें जाता येता न्हू
प्रेज द लॉर्ड म्हणपाक येता न्हू कित्याक येता तेका नाका तेका खबर आहा न्हू हें उतर तूं घेतलें आनी तुजें तुका तूं सुटका घेतलय म्हूण तेका खबर आहा तो पयलींच कितें करता आमकां फाटी काडूच्याक आवडटा फाटी वच तूं वचोनाका देवाच्या उतरांत तूं पयलीं प्रोग्राम पळयताले पिक्चरां पळयताले कोणाक प्रॉब्लम आसले कोणाक प्रॉब्लम नासले पळय तेन्ना जेन्ना देवाच्या उतर टीव्ही सुद्दां घाल तूं प्रॉब्लम न्हू येते मातशें बंद कर तें म्हणिना म्हणटा पळय तेका लागून कितें जाता आमी आतां ट्रेन जाल्या न्हू आमी मागीर तेज्या वांगडा हे म्हाका जाय तें घालतलो म्हणूं येता आमच्या म्हटल्यार आमी कितें जातले हां रेंवेर बांदलेली जातली न्हू घर आमी तो तेका म्हणटा ना म्हाका जाय तेंच हांव करतलो म्हाका जाय तेंच पळयतलो म्हटल्यार जाता आमकां कडेन देवाचें उतर आहा जाल्यार बाबा रे बाबा तूं पळय मरे आतां हांव मागीर पळयता जाता न्हू तूं हें करता मरे तूं आतां तुजें चॅनल पळय हांव मागीर म्हजें पळयता अशें म्हणूं येता न्हू आमी झगडी करच्या परस थंय शांती हाडूंक शकता असले आमकां दुमाळे येतलेच म्हणटा जेन्ना आमी कितें तेका तर परत्याक परते दिता जाल्यार आमी कितें जालें आमचें घर आमी रेंवेर बांदलेलें आहा तें कितें जातलें उतर आयकलें आनी आमी पटापट केलें जाल्यार तें आमचें घर रेंवेर बांदलेलें जातलें आनी तूं तो शांतीन व्हरशीत थंयसरूच तूं शांती करशीत न्हू ओके ओके खंय नाका नाका म्हाका नाका तूंच पळय तुका जाय तें चॅनल म्हटल्यार जाता न्हू शांतीन आमच्या घरा बी आमी एक्सपिरियन्स आहा आमकां खूब आहा ट्रेनींग आमकां सारकें हांवें फोर्सफुली सुद्दां करता आमी मागण्यांक यो फोर्सफुली केल्यार हांगा बसतलो तो कोण तरी मागण्यांक हाडलो तुवें जाल्यार वाज येतलो न्हू तिन कित्याक हाडला म्हाका वाज बेश्टो शी हांगा म्हाका वाज येयलो आयकोंक सुद्दां जायना म्हाका कितें कितें म्हणटलो न्हू आनी जेन्ना तोच तुजे खोशयेन येता आनी बसता ताका कितें म्हणूंक मेळटा कांयच म्हणून ओके आयकता देवाचें उतर न्हू तेका लागून आमी देवाचेर पातयोंक जाय देव तेंची मनां आवडटा आनी तांकां आवडून देव हाडटलो आमी कितें करूंक जाय फकत आमी सांगूंक जाय आमकां कितें आमकां दिसता तें पळोवपाचें न्हू दिसनातलें तो मनीस येवन हांगासर देवाचें उतर आयकता तुजें हांगा चिंतना काडूंक जाय तुवें तो मनीस येवन म्हाज्या वांगडा येयला देवाचें उतर आयकता आतां हांगासर कितलो लोक येतालो कितें जालो तेंच्यांनी मिलाग्री घेतल्यो घरा गेलो असोक ना तुवें पळोवंक ना लोक मिलाग्री घेता घरा वयता कित्याक तेंच्या मिलाग्री घेतल्यार फायदो आहा तूं देवाचें उतर शिकलोय न्हू तुकाच फायद्याक तें आमकां फायद्याक ना जोण एकल्याक फायद्याक न्हू देवाचें उतर ना तूं तो देवाचें उतर शिकलोय जाल्यार फाल्यां तुका कितें फेसींग येयलें कितें येयलें ते प्रॉब्लम येयले जाल्यार तूं तेजे प्रॉब्लमा कडेन उलोवंक शकताय न्हू तुज्या ते प्रॉब्लमा कडेन उलोवन तूं फायट करूंक शकताय न्हू तशें तेका लागून हांगा येवन तुमी शिकोवंक जाय देवाचें उतर शिकयता कित्याक तुमकां तुमी ट्रेन जावंक जाय देवाच्या उतरांत आमी पयलीं वय बसताले हांगासर येवन पूण आमी ट्रेन जावंक ना पूण आमी आयकून जाल्या न्हू तशें तुमी आयकूंक जाय तें तुज्या मनान घेवंक जाय आनी तुज्या जिवितांत घालूंक जाय ते मिलाग्रीन घालूंक जाय जिवितांत घालतलोय तेन्ना तुजें जिवीत पळोवन दुसरी तुज्या फाटल्यान येवंक जाय तूं बाबा खंय वयताय तुजें जिवीत अहें नासलें पयलीं तूं आतां दुसरेंच जालाय तुजे मतेन कितें आसा तूं खंय वयताय कितें करताय तूं आतां पट करिनाय तेन्ना कितें जातलें तुजें जिवीत पळोवन लोक तुज्या फाटल्यान येतलो बडा केला येतलो आहा तशेंच आहा मरे मागण्यांक वयता आनी हें बरें काय ओगे रावलेलें बरें हां जेन्ना आमी ओगे रावता तेन्नाच आमच्या जिविताची वाड जाता आनी त्या पाठान आमी न्हू शिकता कितें तरी तो पाठ आमचो तो हें आसता न्हू कसलो पाठ आसता न्हू आमचो एक बडबडपाचो वायटाचो पाठ आसता न्हू त्या पाठाक आमी मागीर कितें करता ट्रेन करता आमी उलयता देवाचें उतर म्हाका ओगे राव सांगला ते पाठ आमी धुता मागीर तो पाठ आनी तो मागीर परतो आमच्या जिवितान तो पाठ आमचे येयना जेन्ना तूं उलयता उतर त्या पाठा कडेन तूं झगडटा फायट करता ती चिंतना येता ही चिंतना कित्याक येता आमकां हें मन आमचें खाली आसता न्हू तेका लागून ती संवसाराची चिंतना सगळी आमच्या मनान येता तुमी हांगासर आतां बसल्या घरी पूण तुमची चिंतना घरा कडेन ना घरा कडेन आहा न्हू घरा कडेन म्हाजो घोव कितें करतलो भुरगीं कितें करतलो जेयली काय कितें जातलें ही चिंतना आमकां सगळ्याक भोंवडटा तेका लागून हे चिंतनाक आमी ट्रेन करूंक जाय देवाचें उतर घेवनूच आमी ट्रेन करतलीं ह्या देवाचें उतर घेवन
तुम्ही पहिला न्हू झाडाचें एग्जाम्पल घेतलेलें न्हू, अंजिराचे झाडाचें घेतलेलें न्हू. तें अंजिराचें झाड कितें जाल्लें? तें झाड त्या झाडाक अशें त्या फळां दिवपाक दितून रचलेलेंच न्हू. सगळे झाडाक पयलीं जेलसीस चॅप्टरान नासलें न्हू, सगळीं रोसना आमकां सगळीं बऱ्याकूच केलेली न्हू. सगळीं झाड पेडां आमकां रोसलेली ती कित्याक ताका फळ दिवपाक लागून केलेलें सारकें. फळ दिना तें झाड कितें? सेल्फीश. तसली आमी आहा सेल्फीश? सेल्फीश आहा कोण हांगासर? आपल्या आपणाचें चित्ता, आपणाकूच देवाचें उतर करता, दुसऱ्यांक दिना. आमी कसली फळां जावंक जाय आमी. आनी एक हांवें पयलीं तुमकां एग्जाम्पल दिल्लें न्हू, एक बाय आसता न्हू, बाय कितें? बाय कोण? एकाच जाग्यार रावता न्हू बाय. पळोवंक ना घरांनी बाय आसता ती भोंवता, ती एकाच जाग्यार आसता न्हू बाय. ती बाय कित्याक एकाच जाग्यार आसता? तसली ती सेल्फीश एकाच जाग्यार. आनी जोर कितें? व्हांवता न्हू. तूं आतां जोरीक तर बंद करून दवरशीत तर आडो घालून दवरशीत, रावतली? दुसरे कडेन वाट मेळटा थंयसून वयतली न्हू. ती कोण? जोर सेल्फलेस न्हू, बाय सेल्फलेस. बाय आनी जोर कितें? सारकी वयता त्या सेल्फलेस. सॉरी हय वयता पळय ती आमी सगळीं. आमी न्हू जोर न्हू आमी. आमी वयता थंयसर फाटे फोडीत वयता न्हू, वचना. हे गांवांत वयता कोण आमकां बशीन मेवळ्या ताका देवाचें उतर, वाटेक मेवळ्या देवाचें उतर, ताका देवाचें उतर दीत आमी वचना. वयता न्हू फाटे फोडटा. तशीच आमी. आनी तुमी तर बाय जावशात जाल्यार बाय कितें? आपणाचेच न्हू, भितरूच घरानूच न्हू, घरांतल्याच लोकांक उदक दिता न्हू ती. आनी जोर कशी वयता? दुसऱ्या गांवांनी वयता. ताका लागून आमी कोण? ती दोन एकल्याचेर दवरलेले आसा. आमी बाय काय आमी जोर? जोर जाल्यार आमी आतां फाटे फुटीत वयतली न्हू. कोण मेवल्यार देवाचें उतर सांगात वयतली न्हू. ताका लागून आमी सगळीं जोर जावंक जायी. जोर कशी? सारकी पळय तूं आतां कितेंय कर, जोर फुटात वयतली, व्हांवत वयतली. आनी एक एग्जाम्पल पावसाच्या दिसांनी एक एग्जाम्पल बरें आसा सारकें. थँक्यू होली स्पिरीट. पावसाच्या दिसांनी कितें करता लोक जाणाय? उदीक हाडून दवरता. पळयलां तुमी? म्हाज्या बटान नाका तुज्या तें उदीक रावता. हय तें उदीक वयता न्हू. तेन्ना मागीर आमकां कळोन येता कितें जाणाय? हो लोक हांगासरूच रावपाक येयला सारो पुरो न्हू. हाडयता तो कोण? रावपाक येयला न्हू तो. आमी हांगासर टेम्पररी न्हू. आमचें काम जालें आमी वयतली, दुसरो लोक येतलो न्हू. तो पळय तें कितें पावसाचें उदीक रावता तें रोखडें येता आनी जिरोन कबार जाता न्हू तें. तशेंच आमी जेन्ना देवाचें उतर आतां शिकता न्हू देवाचें उतर, आमी तसली सेल्फीश जावपाची ना. आमी देवाच्या उतरांत वाडत रावंक जाय देवाच्या उतरांत. आमी वाडटा आनी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमची कितें? आमची वाड जाता आनी जोरी भाशेन आमी फाटे फुडेत वयता आमी. वचना? आतां कोणी तुमकां वाटेक मेवलो, कोण तुमकां सांगलें अमकें कितें तुमी सोमतें देवाचें उतर दितल्यात न्हू ताका. ते वचोन दुसऱ्याक सांगतले तुवें टेस्टिमनी, तिसऱ्याक सांगतले टेस्टिमनी. आतां पळय हे भयणीन टेस्टिमनी सांगलेली, ते भयणीक कितले त्रास सारके आसले. तुमी जाणा न्हू, तुमी पयला आसतलो एक घोव सोरो पियेता आनी मस्ती करता जाल्यार बायल सुखी आसता? त्रास न्हू. पात्रांवाचो फोन येता, हेचो येता ते येता, कितले त्रास न्हू तिका. पात्रांव सारको कितें तुजो घोव आनी कितें ते सारकें टेंशन तिका. पूण तेणी कितें केल्लें? तिका सांगलेलें फकत देवाचें उतरूच उलय. त्या वखदार जाता? त्या वखदार दिसता तें येता न्हू, फेस दिसता न्हू आमकां. तरी पूण ती ताका ओप दिलो, ती उलयत रावताली देवाचें उतर. त्या उतरानूच तिका घोटाय दिली आनी तिचे आतां घोरापत्यांचो बरो आहा न्हू. कित्याक हें जाता? फकत देवाच्या उतरानूच तुका सुटका मेळटा आनी केतरूच जायना तुका. आमी आनीक आमकां आनीक एक टेस्टिमनी आसा ती रोरिंगाची म्हणून. रोरिंगाची तुमी रोरिंग जाणा न्हू सगळीं जाणा. एक भयण आसली न्हू,
तिचे चेडवाक न्हू 8 दीस जाले वॉमिटींग जातालें सारकें कंटिन्यू वॉमिटींग जातालें सारकें कांय खायनासलें आनी तिणी कितें केलें 8 दिसांनी म्हाका 8 दिसांनी फोन केलो सिस्टर अशें जालां म्हणालें कितें करूं हांवें ताका सांगलें तर पेल्यान इल्लें उदक घे म्हटलें आनी ब्लेस कर आनी ताका पिवंक दी म्हटलें उदक आनी म्हटलें आमी म्हटलें मागीर दोगांय आतां आमी रोरींग करुया म्हटलें दोगांय चेडवा पासत रोरींग करुया म्हटलें दोगांय आनी गर्जना घालीच रावलीं आमी दोगांय आनी 5 मिनटां गर्जना घातली आनी जाल्यार चेडूं तुजें आतां बरें जालां आनी ताका वॉमिटींग जावचें ना म्हटलें जावचें ना जेजूच्या नांवान म्हटलें ताका वॉमिटींग बीन कांय जावचें ना म्हटलें ओके सिस्टर म्हणलें आनी तें दवरलो फोन आनी सकाळीं फोन केलो तेणी म्हाका आनी आख्खो दीस फोन ना मागीर रातची न्हू म्हाका तेणी मॅसेज घातली सिस्टर आयज आख्खो दीस म्हाज्या चेडवाक उलटी बिलटी कांयच सांगना चेडूं सारकें बरें आसा तुमकां तर गरज आहा कितें जाल्यार कितें करूंक जाय तुमी गर्जना थोड्यांक गर्जना म्हणजे कितें खबर ना न्हू गर्जना म्हणजे कितें आमोस 3:8 आहा तें वाचचें आमी पळय जेन्ना शिव जेन्ना गर्जना घालता न्हू शिवाक कोणी पळयला न्हू शिव जाणा न्हू सगळीं तो शिव जेन्ना गर्जना घालता तेजी गर्जना कितली किलोमिटर वयता 8 किलोमिटर वयता तेजी गर्जना शिवाची गर्जना 8 किलोमिटर वयता आनी आमी जेन्ना गर्जना घालता न्हू तेन्ना आमी आमचे सगळे बाउंड्री तयार करता आनी ही गर्जना कोणा पासत ही गर्जना आमी घालता ती दुसऱ्या पासत आनी आतां गिफ्ट ऑफ टंग यूज केला न्हू दुसरो आमी उलोवंक ना जिबेचे देणे सगल्यांनी उलयना न्हू ते जिबेचे देणे कितें ते आमकां आमीच स्ट्रॉंग करता आमकांच मजबूत करपाक आमी ते जिबेचे देणे उलयता आनी शिवाचे भाशेन जेन्ना आमी गर्जना घालून स्टार्ट करता न्हू तेन्ना कितें जाता ही गर्जना दुसऱ्या पासत खंय वयतली भायर पासून तुजें कोण बरें ना जाल्यार तुजी गर्जना घालतलो तो आवाज सोडटलो गर्जनाचो तेन्ना कितें जातलो हो आवाज वयता आनी तुजें काम करता तुज्या जिवितांत आनी तें बरेंपण हाडटा आतां ही भयणीक उलटी जाताली कितले 1 वीक उलटी जाताली पळय 1 वीक उलटी जाताली तिका आनी ती उलटी कमीच जायनासली तिणें म्हाका कितले दिसांनी 8 दिसांनी ते करताले प्रेयर पूण 8 दिसांनी म्हाका फोन केला आनी सांगूंक लागले जेन्ना आमी दोगांयनी पळयतात मागीर मागणें केलें आनी तेन्ना कितें जालें थंय तो आवाज गेलो आनी ते उलटेच्या आत्म्याच्या हेका स्टॉप केलें तुमी जेन्ना उलयता न्हू तो तुमचो आवाज वयता त्या गांवांत आनी थंय सुटका मेळटा तुज्या घरा घरांनी थंय एक भयण आमकां सांगताली न्हू आमी प्रेयराक वयता तेन्ना प्रेयर करता हातून थंय ती सांगताली कितें जाणां थंय खंय 2 जाण भाव खंय झगडटाले सारके झगडी करताले खंय दोगूय भाव हेंच्यांनी म्हटलें खंय झगड्याचे आत्म्या तेंच्या जिवितांतलो भायर सर आनी वच ह्याच वेळार आमी करता काय तशी काय आमी पळोवंक वयता हां 2 जाण कोणी झगडटा शेजाऱ्या झगडटा जाल्यार आमी ताका पळोवंक वयता काय आमी घरा कडेन रावन तेंच्या पासत रोड करता आनी कमांड घालता त्या स्पिरिटाक घालता आमी आतां आमी कितें करूंक जाय कोणी झगडलो कितें केलें जाल्यार आमी घरा कडेन रावन तेंच्या पासत रोड करूंक जाय त्या मनशाक तांकां सुटका दिल्या जेजू तेंचे सगळें ताका मोगान बोडला तो म्हणटा तेन्ना कितें जातलें तो आत्मो तेंचो झगड्याचो आसा तो पळोवन वयतलो आत्मो ते भयणीन तशेंच केलें खंय उलयलें उतर सगळ्याच्या आत्म्या तेंच्या जिवितांतलो कट सरोन वच आनी थंय शांती हाड रोकडीच म्हणटा 2-3 मिनटां शांती जाली आमी उलयता आमी जेन्ना आमकां पदवी दिलेली आसा आमकां अधिकार दिला असल्या हांचेर उलोवपाक दिवंक ना हां लूक 10:19 आहा न्हू आमकां सगळ्यांचेर असल्या हांचेर उलोवपाक दिलेलें आसा आमी कोणाचेर अधिकार चलयता मनशाचेर घोवाचेर बायलेचेर भुरग्यांचेर न्हू शेजाऱ्यांचेर आमकां कोणाचेर दिला अधिकार चलोवंक लूक 10:19 पळयात सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला कांय एक तुमकां वायट जावचें ना पळय कितें सांगता हांगासर आमकां कसली पदवी दिल्या आमकां कोणाचेर मोस्तुपाक सरपाक बिरपाक मोस्तुपाक आमी कोणाक हें करता
सगल्याचेर आमकां अधिकार दिला न्हू. आमी तेका हेका भोंवन पळयता न्हू. हां पळना. आतां एक पेटो तर बोकीत येयलो. आमी खंय धांवता शेपटी टुटास धांवता न्हू. पेट्याक बी धांवले न्हू मागीर ते आनीक धांवता तुमच्या फाटल्यान. पळोवंक ना तुमी. तेका तर एकूच असो गुणो काडशे तर रावता. पळयता न्हू. बेश्ट सकयल एक्शन सुद्दां अशें कर गुण्याची. तो कहो पळयता पळय तो. काल पयर आमी न्हू ते शेजारनी कितें गेल्ली थिंगेर न्हू पेटो धांवून येयलो सारको दोगांयच्या आंगार येयलो आमच्या. पेटो सारको हांव ओगीच रावलें ती ओगीच रावली. हांवें म्हटलें जेजूचो चड मोग करता. जिजस लाव्स यू जिजस लाव्स यू म्हणीत रावलें त्या पेट्याक. तो म्हाका पळयता आनी तिका पळयता म्हाका पळयता तिका पळयता. हांवें सांगलें जिजस लाव्स यू म्हणीत रावलें ताका सारकें त्या पेट्याक. तो बोकिनात तिका पळयता तिका बोगता. बोल जिजस लाव्स यू मागीर आपुणूच चान्स जालो आनी गेलो. आमी तो बोगता म्हणून तो धांवलेली आमी. कित्याक आतां तो आनीक फाटल्यान धांवतलो आसलो आमच्या न्हू. ताका लागून कितें पेटो भोंकले कितें जालें तें कितें सांगता हांगासर आमकां. तेंचेर आमकां अधिकार दिला आमकां चलोवच्याक. पूण आमी कोणाचेर चलयता. मनशाचेर चलयता न्हू. हां घोव बायलेचेर चलयता न्हू. हां भुरग्याचेर न्हू. केन्ना तुमी पळयला थोडे कितें करता सगळीं भुरग्याची जिडोक बी सगळीं ऑफिसान काडटा न्हू. कलिग्साचेर बी चडशीं जाणां. पळय आमकां कितें सांगलां हेचेर आमकां जैत व्हरोंक दिला सारकें. खंय व्हरतले आमी उलोवन न्हू. देवाचें उतर उलोवन घेवन जाय आमकां. पूण आमी हांकां भिवन पळयता. आतां एकदां वाचचें आमी परत सारकें आयका सगळीं आमकां कोणाचेर दिल्या ती. पळयात सोरोप आनी विचू आनीक दुस्मानाची सगली पदवी. पळय दुस्मानाची सगली पदवी म्हणजे कितें आमी आतां म्हणटा न्हू आमकां कोणी कितें केलां गाडयान केलां हें केलां तें केलां जादू तोंडां केलां कितें केलां ती दुस्मानाची सगली पदवी आमकां पांया पोंदा मोस्तूंक दिलेली आसा. आमी कितें करता तें आमी घेवन बसता. आमकां हें कांयच लागचें ना. जेन्ना तूं जेजूक सोत मानताय जेजूक तुजो सोमी आनी धोनी म्हणून सोत मानताय कायजांसून ताका उसारताय तेन्ना आमकां हें कांयच लागचें ना. की केन्ना लागतलें आमकां आमी उसारता तेन्ना आमच्या जिवितान हें जातलें. आमी जेन्ना कितें उसारता न्हू तें जिवें जाता. पळोवंक ना तुमी. तुमी आतां म्हणटा न्हू थोडीं म्हणटा कितें जाणां म्हाका डायबिटी म्हाजी डायबिटी. तुजी डायबिटी तुका रोस्ताना देवान जेजून तुका डायबिटी दिल्ली प्रेशर दिल्लो ना. आमी कित्याक म्हणटा ती म्हाजी तें आमचें न्हू. तें इल्लीगल कुडी दिल आमचे. ताका धांवडूकूच जाये. ते कशें धांवडटली फकत आमी उलोवन म्हाका जेजून रोसतना सारकें परफेक्ट रोसला कांयच नासलें म्हाका. ते जेन्ना आमी उलयता आमकां म्हणटा आमकां कितें डॉक्टराचें योगेश ना. डॉक्टर आपल्या रिपोर्टा प्रमाणे आमकां दिता. पूण आमी तें स्विकारता केन्ना जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां तें हें एक्सेप्ट जाता तेन्ना सारकें. ही म्हाजी डायबिटी म्हणून कळना आमी हां ती आमची न्हू. ती इल्लीगल आमचे कुडीन येयलेली आहा. ताका लागून आमी कितें उलयता तें आमचें आमकां कितें सांगलां हांगासर सगळी दुश्मनाची सगळी पदवी तुका पांया पडना मोस्तूंक अधिकार दिला. दिला न्हू. आमी आतां कितें म्हणटलीं आमच्या जिवितान आमी सगळीं आशिर्वादीत आहा ब्लेस आहा आमी. आमकां देवान परफेक्ट रोसल्या. आवयच्या कुशव्यान जेरमाया 1:5 म्हणटा न्हू आवयच्या कुशव्यान येवच्या पयलीं तुका आपूण आकारला तुका आपूण हें करून दवरलेलो म्हणटा न्हू जेरमायाक सांगता न्हू. तर आमकांय सांगता देव सारको आवयच्या कुशव्यान रोजच्या आदी हांवें तुका आकारला तुका संस्कारला म्हणटा. आमी खंयचें उतर घेवन रावतलीं. आवयच्या कुशव्यान आमकां रोसलेलो तेन्ना काय आमी आतांचो हें करून आमी उलयतलीं. हां आमचें दवरलेलें आसा. आमी कसलीं उतरां उलयता ती जोड एकल्याच्या दवरलेलें आसा. अच्छा जेरमाया 1:5 पळय कितें म्हणटा तें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. पळय कितें सांगता कुसव्यान आकारच्या आदीं तूं आवयच्या कुशव्यान येवच्या पयलीं देवान तुका वळखलेलो. आकार घातलेलो देवान तुका. केन्ना कुशव्यान येवच्या पयलीं. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. पळय तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका सगळे संस्कार घातलेले म्हणटा. कितें बरें कितें वायट तें सगळें आपणें तुका घातलेलें. राष्ट्रां खातीर
हांवें तुका प्रवादी नेमला. पळय राष्ट्रा खातीर आमकां सगल्यांक प्रवादी नेमला म्हणटा. राष्ट्रा खातीर राष्ट्रांनी वचपाक आमकां प्रवादी नेमला म्हणटा. आसो पळय राष्ट्रा खातीर आमकां सगल्यांक नेमल्या म्हणटा. आमी खंयचें उतर घेवन रावपाचें? हां, आमकां पयलीं आवयच्या कुशव्यांसून सगळें आमकां देवान रचून घातलेलें, सगळें आमकां नेम कायदे दिल्लेले. पूण आमी कितें केलां? सगळें आमच्या जिवितान आमी वगडायलां. आनी आमकां आतां लूक 10:19 कितें सांगता आमकां? सगळें आमकां हें आमकां येयलां तें सगळें आमी पांया पारा मोस्तुपाक आमकां तें वायट येता. तें सगळें आमच्या जिवितान त्यो वायट वस्तू येता त्यो सगळ्यो. हें तुमी तो सोदीत म्हणपाचें तुमकां. तुमच्या जिवितान कोण येयलो तितून म्हाका सांगलां हें सगळें पांया पोंदा मोस्तुपाक म्हाका दिलेलें आसा. वेंचून सोरोप बीन आमकां तें कांयच करूंक शकना. आमी भियाल्यारूच तें आमकां एटॅक करूंक शकता न्हू. जाल्यार आमकां कितें करूंक शकता? ना. तूं न्हिदता खंय सुद्दां तुका वेचो हो वयतलो. एक भयण न्हू सोकळा न्हिदता खंय ती. सोकळा न्हिदता न्हू आनी येदो मोठो वेचू खंय वेचू येयलो खंय तेंच्या खंय उशाच्या वयरसून खंय वयर आसलो खंय. आपूण म्हणटा उठले आनी पळय जाल्यार तो वेचू येदो व्हडलो वेचू मेला म्हणटा आमच्या उशाच्या वयर. पळय ती मागण्यांनी आसा. तें आमकां कांयच करूंक शकना. आमी भियातूच जाल्यार आमकां तें सगळें आमच्या जिवितान येतलें. हें म्हणटा जॉबाचें कितें जाल्लें? जॉब जाणा न्हू तुमी? जॉबान जेन्ना भिरांत धरली तेका कापऱ्यो येयल्यो तेन्ना कितें जालें? जॉबाची सगळें गेले. ते भुरग्याची हें करतालो, चिंता करतालो न्हू तो भुरग्यांची, वायट रस्त्यान वयता म्हणून ती भुरग्यांची. जेन्ना आमी पयलीं कितें म्हणटालीं जाणा हें जॉबाक दिसता. आमी नोकरार देवाचें उतर. देवानूच सैतानान हेचें नाडलो तेका. देवान हेचें सगळें येलें आमकां अशें म्हणटालीं आमी. पूण देवान तेका वेळो घातलेलो. 1 आहा तें जॉब आनी 8, 9 कितें तो जॉबाक वेळो घातलेलो पळय हेणी देवान. तो वेळो तेन्ना केन्ना तोडलो तेणी तो वेळो? तेका सैतानाक एंट्री नासली भितर येवपाक. पूण जेन्ना तेणी वेळो तोडलो, जेन्ना तेणी भिलो आनी भिरांतीची उतरां उलयली जॉब 3:25 तो आपूण खूश सांगता देव आपूण हे भिरांतीन आनी कापऱ्यो घेतल्यो त्या कापऱ्या वरवींच हें म्हाजें सगळें गेलें म्हणटा. तर आमच्या जिवितान जेन्ना आमी एक उतर वायट उलयता तेन्ना आमी सैतानाक एंट्री दिता आमच्या जिवितान आनी आमचें जिवीत मागीर आमी नाशाड जाता. पळोवंक ना तुमी? तुमी आतां देवाच्या उतरान बरी आसा आनी तुमी एक उतर तुमकां तर वायट येयलें तुमच्या मनान जाल्यार तेंच तुमकां ते रात आनी दीस सोतायना आनी सोतायता आनी मागीर त्या उतरान तुमी न्याय करता आनी तुमचें तुमीच निसवण करून घेता. तेका लागून ती वायट चिंतना येयली न्हू येता तेन्नाच आमी कितें म्हणूंक जाय? जेजू तूं हे चिंतनाक म्हाज्या धुवन काडलाय तुज्या रोगतान. आनी तुका कोणीय म्हटलें कितें जाल्यार आमी तें घेवन बसपाचें ना. आमकां सुद्दां येता, येयना न्हू येता. कोण कितें कितें म्हणटा हांव त्या भयणीक तुवें बरो जेजूच्या नांवान त्या भावाक भयणीक ते बरें तांकां आशिर्वादान बोल्लाय. तेंच्या जिवितान कितें कमी ना तें तांकां फावो केलाय जेजू. तांकां तूं आशिर्वादान बोल्लाय, तांकां तूं मोगान बोल्लाय, तुजो मोगूच तांकां सॅटिस्फाय करता. अहें म्हटलें तेन्ना कितें जाता? ही चिंतना येता न्हू कोणाच्या वरवीं तुका चिंतना येता न्हू ती ऑटोमॅटीक स्टॉप जाता. कित्याक तुवें कितें केलाय? तुवें ताका आशिर्वादान बोल्लाय, तेजें कितें नासलेलें ताका तुवें फावो केलाय. केन्ना तेज्या जिवितान कमी आसता न्हू तेन्ना कितें करता? तो दुसऱ्याचेर राग काडटा न्हू. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय? तेज्या जिवितान कितें कमी आसा तें ताका तूं तें तुका मोगान बोल्लाय ताका कितें कमी आसा तें ताका जिवितान तेज्या दिलाय तुवें. जेन्ना आमी तें उलयता उसारता न्हू तेज्याय जिवितान ताका शांती मेळटा आनी तुकाय सोंस्कार मेळटा, शांती पेखोवणी मेळटा न्हू. परत वाचया लूक 10:19. पळयात सोरोप आनी विचू आनी दुस्मनाची सगली पदवी पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. पळय कोणाक अधिकार दिला म्हणटा? हा आमकां दिला न्हू. तर आमी भियातलीं कसले येयल्यार कितें येयल्यार भियातलीं काय आमी फेस करतलीं? हां येतलें न्हू. सायडीक सुद्दां बसला जाल्यार तुका येवचें ना? येतलें न्हू. तेन्ना सुद्दां आमी कितें फेस करता तें आमचें धरलेलें आसा.
आतां पळय हांगा कितें सांगता कोणाक दिला म्हणटा अधिकार आमकां दिला घोवाक दिला बायलेक दिला शेजाऱ्यांक दिला जोण एकल्याक दिला म्हणटा तो सांगता आमकां दुसऱ्याक दिला एका दिला म्हणिना जोण एकल्याक दिला आमचो कायदो कितें जोण एकल्याक दिला म्हणटकू आमी अधिकारान उलोवंक जाय न्हू ते तुज्या जिवितान कितें येयलां तेका आमी फेस करूंक जाय न्हू जेन्ना आमी तें उलयतलीं तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापा घडटली आमी तो उलयच ना जाल्यार आमच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री जातल्यो ना न्हू आतां तुमकां एग्जाम्पल दिल्यार सगळें जाता तुमी कितें करतले घरा वचोन तें एग्जाम्पल घेवन फायट करतल्यान काय उलयतल्यान रावतल्यान काय दुसऱ्याक सांगतल्यान प्रे करा म्हज्या पसस मागण्यान दवर सांगतली काय तुमीच घेवन फायट करतल्यान आमकां अधिकार दिला न्हू जोण एकल्याक दिला न्हू तो आमी कसो उलयतली कोणा कडेन उलयतली आमी तो आमचेर आहा जोण एकल्याचेर आतां तुमकां अधिकार दिला म्हणटा तुमी घरा वचून तुमी दादागिरी करूं येता हय हांवूच तें म्हणूं येता अधिकार कोणाचेर दिला तुमकां हे सगळे जानवरांचेर हेंचेर तेंचेर तुमकां अधिकार चलोवंक दिता जाल्यार तुमी म्हणटा घोवाचेर अधिकार चलोवया भायर म्हणटा घोवाचेर अधिकार भुरग्यांचेर जाता तांकां आमी कितें करूंक जाय भुरग्यांक बीन फकत मोगानूच तांकां आमी करेक्ट करूंक जाय भुरग्यांक बीन घोवाकूय मोगानूच सांगूंक जाय जेन्ना मोगान करेक्ट करता तेन्ना कितें जाता मोगूच येता न्हू मोगाची उतरां भायर सरता न्हू मोगान करेक्ट करीत जाल्यार ती म्हणटली अरे म्हजी मम्मी आयज म्हजे कडेन मोगान उलयता म्हाजे चेडूं म्हणटलो म्हाजी मम्मी आयज मोगान उलयता म्हाजे कडेन घोव म्हणटलो मोगान आयज जेवण करून दवरलां कितें जाता मोगान उलयता तेन्ना कितें जाता मोगूच येता सगळे कडेन आमकां तर मोग नाका जाल्यार किल्लूच जाय जाल्यार आमी कितें करतलीं मोगाची उतरां उलोवचीच नात आमी ताका लागून आमचे दवरलेले आसा आमकां कोणाचेर अधिकार चलोवंक दिलेलो आसा आमकां सांगला सगल्यांक अधिकार चलोवंक दिला न्हू तो आमी कोणाचेर घेतली अधिकार ते जोण एकल्याचेर दवरलेले आसा आमकां तर बायबलांतले उतर जाय जाल्यार आमी उलोवनूच घेवंक जाय आमी मॅथ्यू 5:11-12 आमी परत ते उरला न्हू 5:11-12 पळय म्हजे खातीर तुमकां अकमानतीत तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्सांचेर वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी कितें म्हणटा हांगासर आमकां दुखी जाय म्हणटा न्हू कोणी तुमचेर वायट उलयत जाल्यार कितें म्हणटा हांगासर हय खुशाल जावंक जाय म्हणटा तुमचेर सगळे वायट उलयता कितें करता तेन्ना तुमी खुशाल जावंक जाय म्हणटा आमी रडोवंक जायना आमी हें जावंक कोना पूण आमी खुशाल जावंक जाय म्हणटा असले आमकां टेस्टींग येतलेच म्हणटा जो कोण जेजूक स्वत मानता जेजूचें उतर परगडटा ताका हे सगळे कोश्टांसून वचोंकूच जाय हे कोश्ट तुका धुमाळ येतलो तेन्नाच तूं तेचे वरसून तूं कितें म्हणून त्या धुमाळ्यासून पास जालाय ताका दुसरो धुमाळो येयलो दुसरें तुका कितें येयलें हें उतर घेवन झगडलेलो तेंच उतर ताकाय लागतलें जेन्ना तूं उलयतलो तेन्ना हें तुज्या जिवितांत घडटलें फुडें वचया 12 खुशाल आनीक संतोश बरीच जायात पळय आमकां आतां कितें जाणाय असलें कितें येयलें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय म्हणटा खुशाल आनी संतोश बरीच जावंक जाय जाता आमकां संतोश बरी जावपाक जायना न्हू असले धुमाळ कश्ट येता हे आमकां कित्याक येता हें आमकां कित्याक येता आमकां हें येता कित्याक आमी तेचे वरसून आनीक शिकता आनी आनीक आमी देवा लागीं वयता न्हू उतर शिकना आमी असले धुमाळ येयले म्हणटकूच आमी उलयता न्हू उतर उलोवन आमी देवाचें उतर आमकां फेस करूंक आमी शिकता मागीर न्हू आमकां खुशाल बरीच जाया म्हणटा संतोश बरीच जाया म्हणटा आमचो ब्रादर आसलो न्हू ब्रादरीक कितें टेस्टींग येयलें कितें येयलें न्हू कितें करतालो केक कापया म्हणटालो नाचतालो डांस करतालो कित्याक असले संतोश बरी खुशालकायेन कितें जाता मागीर
आनीक संतोश जाता आनी आनीक मागीर याता न्हू सैतानाक आनीक चिड्डाता पांया पोरांक न्हू. तुमी जेन्ना संतोश बरी जाता नाचता उठता असले टेस्टींग येता खुशाल जाया म्हणटा न्हू आमकां जायना खुशाल जावंक. पूण आमी कितें करूंक जाय देवा तुमी सांगला खुशाल जा आमी खुशाल जावंक जाय नाचोंक जाय एक सॉंग्स घालूंक जाय आनी नाचोंक जाय गायोंक जाय. सैतानाक रावतलो पळोवन येतलो न्हू ताका आनी एंट्री आहा. तूं जेन्ना एक सॉंग्स घालून तूं नाचशीत न्हू डांस करशीत न्हू तुका कितें टेस्टींग येयला कितें येयला तुका कितें येयल्लें न्हू तें तूं इसरोनूच वयतलें जेन्ना तूं नाचताय गाताय तेन्ना. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. कित्याक असल्या दुमाळ्या मदीं तुमी आसतले तेन्ना कितें म्हणटा आमकां हां आमकां संवसारान जाय मजुरी हां खंय जाय आमकां मजुरी स्वर्गार जाय आमकां न्हू. स्वर्गार मजुरी जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय खुशाल संतोश बरी जावंक जाय नाचोंक जाय गायोंक जाय. केन्ना असले तुमकां दुमाळे कश्ट येता तेन्ना. थँक्यू होली स्पिरीट. एक न्हू एक टेस्टिमनी आसली न्हू भावा कडेन तेन्ना कितें जालें तिचें न्हू एक बिल्डर येयलो खंय आनी तिच्या प्रॉपर्टी इल्ली आपणाक दी म्हणून लागलो म्हणजे तुज्या प्रॉपर्टीसून आपूण दुरीक घालता म्हणून रस्तो करता म्हणून लागलो. ती ब्रादरी कडेन येयली न्हू आनी ब्रादरीक म्हणून लागली म्हाजी प्रॉपर्टीन तो बिल्डर आपणा कडेन मागता. ओ प्रेज गॉड म्हणून लागलो नाचया म्हणून लागलो. ती कितें म्हणून लागली हय तुजी प्रॉपर्टी गेल्ली जाल्यार तुका कळटलें आहलें म्हणून लागलो. ब्रादर प्रेज गॉड डांस करुया तूं 3 दीस रिट्रीटाक राव म्हणून हांगासर. आनी पळय ती 3 दीस रिट्रीटाक रावली डांस केलो नाचली गाडी ती विसरली सगळें आपल्या घरा कडचें कितें तें. आनी मागीर घरा गेली 3 दिसांनी तो बिल्डर खूद येयलो सांगूंक लागलो कितें जाणां तुजी प्रॉपर्टीसून नाका हांव म्हाजे प्रॉपर्टीसून तुका वाट दिता. प्रेज गॉड. पळय कितें जाता ती उत्साहमय जाल्लेली न्हू जेन्ना ती प्रेयराक गेली थंय नाचली तिजें सगळें ध्यान मन देवाचेर घातलें तेन्ना कितें जालें चेंज जालें न्हू सगळें. तर आमच्याय जिवितान कितें टेस्टींग येता कितें येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय एक सॉंग्स घालूंक जाय नाचोंक जाय नाल्यार प्रेयराक वचोन थंय 3 दीस थंय देवाच्या आशण्यान रावंक जाय सारकें. सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जाता. तुजे प्रॉब्लम केन्ना सॉल्व जातले जेन्ना तूं काळजानसून स्वत मानतलो आनी देवाक तुजो सोमी आनी धोनी म्हणून मानून घेतलो तेन्नाच तुजें सगळें काम शांती सोसकाय मेळटलें तुज्या जिवितान. आमकां कितें जालां फकत दुसऱ्याचेर दवरपाचें न्हू तें आमी आतां सोडून दिवपाचें आनी आमी आतां ओन करपाचें आमच्या जिवितान. आमकां ओन आमी मागणें करता ओन आमच्या जिवितान आमी उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान अधिकार दिला तो आमकां सक्सेसफूल जातलो. आमकां आतां वाचला न्हू दुसरो आमी आमकां अधिकार दिला म्हणून सांगता आमकां कोणाचेर चलोवपाक असले वायट संगतीचेर. आनी आमी जेन्ना उलयता देवाचें उतर तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां जातल्यो. आमच्या जिवितान न्हू आमचेच म्हाजे नोडणेचो न्हू ताका इन्फेक्शन जाल्लें पांयांक आनी डॉक्टरान सांगलें की ताणें बोट काडचें पडटलें नाल्यार पांय. हांवें कितें केलें घोव मातसो उसामय जालो कित्याक भयण न्हू आनी मातसो उसामय जालो आनी म्हाजे भयणी जाल्यार आमी कितें म्हटलें जिजू आमी कितें करया प्रेज एंड वर्शीप करया आनी घालया आनी सॉंग्स म्हणया आनी नाचया म्हणून सांगलें. आमी कितें केलें 45 मिनिट्स सारके आमी सॉंग्स घातले नाचली गायली आनी मागीर घोव गेलो हॉस्पिटलान गेलो घोवान सांगलें त्या पयलीं घोवान ताका फोन करून सांगलें डॉक्टराक सांग तुका इन्फेक्शन जालां तेंच काड हें काडूं नाका म्हणून सांगलें बोट कातरूं नाका म्हणून सांगलें. मागीर कितें केलें डॉक्टरान इन्फेक्शनूच काडलें तेचें आनी ताका घोव गेलो तेन्ना मागीर तरी डॉक्टर कितें तांकां कितें पांय कातून आसलो न्हू डॉक्टर केरा करताले पूण हांव डॉक्टरांक ब्लेस करतालें आशिर्वादान भरतालें तांकां सारकें कित्याक तांकां कितें जालां तांकां देवाच्या उतराची वळख ना न्हू हांव आशिर्वाद घालतालें आनी तें कितें जालें थंयसर कितें जालें मिलाक जालें तें पांय कातून ना फकत इन्फेक्शनूच काडलें. आनी मागीर इन्फेक्शन काडून बीन न्हू परत न्हू आमकां रोखडेंच डिस्चार्ज दिलें घरा धाडलें. डिस्चार्ज दिवन ताका परत सैतान येयलो पळय कहो टॅप करून बँडेज सारकी करूंक ना परत इन्फेक्शन जालें जीव पडलो पांयान. आतां कितें जालें जीव पडलो म्हणटकू डॉक्टर कितें सांगता तुका मागीर आनी हें कर म्हणटा
काल म्हणटा न्हू तरी आमी देवाचेर विस्वास दवरलो, जेजूचेर विस्वास दवरलो. जेजू तुवें ताका तो पांय दिला. कोणी एकट्यान भावान सांगलें अमके कडेन बरो डॉक्टर आहा थंय व्हरा. थंय आलो आनी थंय ताका बँडेज केली, सगळें इन्फेक्शन काडलें तेचें आनी थंय वचोन आतां पांयाक पांय जाला. बेश्टो पांय वयचो नासलो. ताका लागून आमी थोडी नॉलेज वापरूंक जायी. डॉक्टर सांगता आमकां तेन्ना आमी थोडी आमची नॉलेज वापरूंक जायी आनी आमी मागणी करूंक जाय डॉक्टरा पासत आनी थंयसरूच मागीर आमची थंयसरूच तें चेंज जाता आनी तुका मागीर बरेंतले बरो डॉक्टर मेळटा. आमी पयलीं मागणी केल्ले आमी डॉक्टराची सोरेसोराचो आत्मो घातलेलो. डॉक्टर जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सोयतानाक ते कसलो अधिकार ना. सोरेसोराचो आत्मो डॉक्टराचेर आसा, देवाचो फावर आमचेर आसा. ते मिशिनरी सगल्यो यूज करता त्यो सगल्यो जेजूच्यो मिशिनरी सगल्यो यूज करता त्यो सगल्यो मिशिनां बी सगल्यो आमी ब्लेस केल्लेली. आनी तेन्नाच कितें जाता तुजें सगळें तुका मागीर बरें डॉक्टर मेळटा आनी एग्जॅक्ट तुका वखद मेळटा. जेन्ना आमी उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितांत ह्यो सगल्यो मिलाग्री अजापां जाता. आमकांय जातालें न्हू उलयनासतना आमी बेश्टे घेवन, कित्याक आतां आमी शिकल्या न्हू कशें उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय तें आमी शिकल्या न्हू. शिकोवंक ना आमी आतां शिकल्या न्हू आमी. ते आमकां त्या दुयेंसाचेर आमकां उलोवपाक गटाय बळ दिता. थँक्यू जिजस. आनी एक टेस्टिमनी थंयच न्हू आनी एक भाव आसलो तेजो पांय कट्स कर सांगलेलो दोतोरान. पांय म्हणजे डायबिटीस इन्फेक्शन पांयांक जाल्लेलें आनी हांव आनी म्हाजो दोगांय गेली बामोये. बामोये आमी ताका मागणें केलें आनी बायल सारकी उसामय जाल्लेली. कित्याक घोवाचो पांय कट कर सांगला म्हणटकूच मागीर ती उसामय जाता न्हू. म्हाका सिरीज करची पडटली घरा वचोन म्हणून ती सगळे सारके फोन मारताली कोणाक देवाचें उतर आयकत नासलें. आमी ताका देवाचें उतर दिलें. अर्दें वर काय एक वर कितें आमी देवाचें उतर ताका अर्दें वर देवाचें उतर ताका सांगलें. घोव बरो एट्रेक्टीव आयकूंक लागलो सगळो देवाचें उतर सारको. आनी तुका जेजून नेवो पांय दिला, तूं स्वत मानता? हय म्हणूंक लागलो. जेवच्या गायन आपूण बरो जाला, तूं पांयान चलोन घरा वयतली. आनी सगळें खूब कितें सांगलें ताका देवाच्या बायबलान कितें उतरां आहा 1 Peter 2:24 मार्क 11 सगळें ताका वाचून दाखयलें, एक्सप्लेनेशन करून दाखयलें. घोवान टेस्टिमनी सांगली आपली. तेणी स्वत मारलें आनी आमी मागणें केलें आनी आमी घरा येयलीं आनी 1 म्हयनो जालो फोनूच ना. मागीर सुतान कितें डावट हाडटा सुतान कितें डावट हाडटा आरे ताका कितें जालें काय पांय कातुरलो काय कितें जालें हें डावट हाडटा सोट हाडटा न्हू सुतान. तरी आमी ना ती घरा पावली बरे भाशेन. आर्गा तुका जेजू भयणी म्हणून हांवें तुका आर्गा तुका घरा पावली. मागीर न्हू 1 म्हयनो जावन न्हू भयणीक फोन मारलो. आमी डिस्चार्ज 4 दिसांनी आमी डिस्चार्ज घेवन घरा पावली. पांय बीन कांय कातरूंक ना. प्रेज गॉड. कशें जाता हें? तेणी कितें केलें आपली मोत चेंज केली न्हू. देवाचें उतर घातलें न्हू मोतीन. जे ताका थॉट्स येयलेले ते थॉट तेणी कितें केलें देवाचें उतर घातलें त्या थॉट्सांक आनी ते थॉट्सांक उतर घातलें आनी थंय तेजी चेंज मोतींतली चिंतना जी डॉक्टरान दिल्लेली ती चिंतना कितें केली तेणी रक्तान धुवन काडली आनी रिपोर्ट चेंज जालो. जाता न्हू. आमचे कडेन आमकां कितें जाय तें आमी अधिकार दिला आमकां न्हू उलोवन घेवपाक. कितें केलां आमकां? ओग्गी बसोंक दिला. अधिकार दिला न्हू आमकां. सगल्यांक पदवी दिल्या न्हू. मार्क 11:23 कितें म्हणटा? उलय तुज्या दोंगरा कडेन म्हणटा. दोंगर कसलो? हो दोंगर दिसता तो? कसलो दोंगर? प्रॉब्लम चिंतना सगलें आमचें कितें आहा तें दोंगर न्हू आमचे. ते दोंगरा कडेन तूं उलय म्हणटा तो. बॉस म्हणटा ओगी तो दोंगर पळय तो चिंतना सगलें पळय आनी ओगी बॉस म्हणटा काय उलय म्हणटा तुका? अधिकार दिला न्हू आमकां. जोन एकल्याक दिवना अधिकार उलोवपाक दिला तो आमी कसो उलयतली? कसो आमी तेजेर फेस करतली? ते दोंगरा कडेन आमी कशी उलयतली? ह्या दुयेंसा कडेन हे पिडेचेर कोणी सांगना तेचेर सोरो पियेता कितें करता तेचेर आमी कशी उलयतली? आमकां अधिकार दिला. आमकां तेज्या कडेन फायट करूंक दिला आमकां. पूण आमी ओगेच बसले जाल्यार दुसऱ्यांक सांगलें जाल्यार जातलें? जो हांगा कितें म्हणटालो दोसोर जो एकल्याक तो अधिकार दिला म्हणटा उलोवच्याक दिवना अधिकार. तो अधिकार आमी केन्ना घेतली? मागीर मेल्या उपरांत मागीर घेतली आमी वय काय जिवी आसतना अधिकार चलयतली एकट्याचेर?
जिवी आसतना आमी ह्या दुयेंसाचेर हेचेर अधिकार पदवी दिवंक जाय आनी तेचेर भायर आमी कशी सरतली. फकत देवाचे उतर उलोवनूच हे सगळे आमच्या जिवितांतले सगळे वयतले जाल्यार आमच्या जिवितांत हे सगळे वयचे ना. हे आमकां गोड धरून चिकटून रावतले फेमिकॉल कशें आमी उलयना जाल्यार. आमी देवाच्या उतरान जेन्ना उलयता तेन्नाच ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां आमच्या जिवितांत जातली. आमी कसली जावंक जायी, रेंवेर बांदलेलें घर काय खोडपार बांदलेलें घर? खोडप म्हणजे कितें? देवाचें उतर, देवाच्या उतरान बांदलेलें घर जावंक जाय. आनी रेंवेर बांदलेलें म्हणजे कितें? उतराच्या आड जेन्ना उलयतली, उतर तुमच्या काळजान ना, तुमी रोकडीच घेवन बसतली, तुमकां कितें येयलें जाल्यार घेवन बसतली. ती कोण? रेंवेर बांदलेली घर. ते रोकडेच तुमकां कितें वादळ येयलें कितें येयलें जाल्यार रोकडीच डिस्टर्ब जातली, रोकडीच पडटली आनी दुसऱ्यांक कंप्लेनां सांगत रावतली. ती कोण? रेंवेर बांदलेलें. आमकां खंय बांदलेलें घर जाय? खोडपार बांदलेलें घर जाय. खोडपार बांदता तेन्ना कितें जाता? आमची बुनयाद कोणाचेर आसता? देवाच्या उतराचेर आसतली. आनी देवाचें उतर आमकां जेन्ना आमी उतर देवाच्या उतरान बांदतली, असले कितें मोड येयले कितें येयलें जाल्यार, टेस्टींग येयलें कितें येयलें जाल्यार आमी कोणा भाशेन जातली? देवाचें उतर घेवन फायट करतली न्हू खोडपा भाशेन. ते आमकां दर एकल्याचेर दवरलेलें आसा. आपूण आपलें घर खोडपाचेर बांदलां काय रेंवेचेर बांदलां? रेंवेचेर बांदलां जाल्यार तुका वादळ मोड येयलें जाल्यार तुका कितें फेस करूंक कशेंच जावचें ना. तूं पडटलोय आनी तूं थंयसरूच उरतलें. जेन्ना तूं खोडपाचेर तुजें घर बांदतलोय तेन्ना तूं तेका दुसऱ्यांकूय वयर काडटलोय, दुसऱ्यांकूय सांगतलोय आनी तुजें घर तें मजबूत जालां. कितें वादळ येयलें वारें येयलें तूं कितें करतलोय? देवाचें उतर घेवनूच तूं फायट करतलोय. आमकां आतां जंय आहा तुमी कोणाचेर घर बांदलां, कितें केलां तें जण एकल्याचेर दवरलेलें आसा. आतां पळय अशें फुडें आनी 11वी 12वी लायन उरल्या न्हू. कुशाल आनी संतोश बरी जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. पळय आमची मजुरी खंय जाय? आमकां स्वर्गार जाय न्हू. आमची स्वर्गार नांवां बरयलेलीं आसा न्हू, तें आमकां जाय न्हू. आमकां संवसारांत आमी मजुरी घेतली, आमी आतां घेवंक ना. इतलीं वर्सां आतां संवसारांतली आमी मजुरी घेतली, कोणाची उतरां कितें कितें सगळें घेतली आमी संवसारांतली उतरांतली. आतां आमकां स्वर्गार आमची भोव व्हडली मजुरी आहा. केन्ना जेन्ना तूं असले धुमाळे कश्ट तेन्ना खुशाल जातलें, संतोश बरी जातलें, तेन्ना ह्या धुमाळ्यांसून तूं फेस करतलें. आनी आमी कोणाची भुरगीं ती आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां दोग जाण आहा न्हू. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलतलीं. देवाची भुरगीं म्हणून आमकां कशी कळटली? हय 1 जॉन 1:12 आहा ना, जॉन 1:12 आहा बे, जॉन 1:12. पळय आमी तर देवाची भुरगीं देवाच्या उतरान चलतलीं. ती आमी केन्ना आमकां कळटलें देवाची भुरगीं काय? सगळींच न्हू देवाची भुरगीं. जी कोण जेजूक स्वत मानता, जेजूचें उतर पाळटा, तीच देवाची भुरगीं. पळया वाच. पूण ताका मानून घेतल्यांक, ताचेर बावाट तेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचीं पळय ताणें देणें केलें. पळय ताका मानून घेतली, तेजें उतर आयकतली, तीच देवाची भुरगीं म्हणटा. आमी सगळीं देवाची भुरगीं खरी, पूण जेका कोण जेजूक स्वत मानता, जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी म्हणटा, तीच देवाची भुरगीं. आमी सगळीं देवाची भुरगीं न्हू हांगा आहा ती. आमी जेजूक स्वत मानता न्हू, तेजें उतर मानून घेता, तेजे उतरा प्रमाणे चलता न्हू आमी. चलना आमी? चलता न्हू. आमी सगळीं देवाची भुरगीं जातलीं जाल्यार आमी तेजे उतराक खालती जावंक जाय, तेजें उतर आमी नियाळूंक जाय, तेज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्नाच आमी सगळीं देवाची भुरगीं. आनी रोमन्स 8:14 म्हणटा न्हू, जेंकां देवाचो आत्मो चलयता ती सगळीं देवाची भुरगीं. आमकां देवाचो आत्मो चलयता न्हू सगळ्यांक. आमी कोण? देवाची भुरगीं न्हू.
हां देवान आमकां जोण एकल्याक वेंचून काडलेली आसा आमकां देवाचें उतर शिकोवच्याक देवाच्या उतरान रिगोवन रावच्याक आनी देवाचें उतरूच आमकां सगल्यांक फुडें पावयता देवाचें उतरूच आमकां सगळें शिकयता आमकां आनी कोणूच आमकां हें शिकूंक शकना पवित्र आत्मोच आमकां हें सगळें शिकयता हें आमकां उगडापें करता कोण पवित्र आत्मो एग्जाम्पला सगळें आमकां पवित्र आत्मोच उगडापें करता आमकां जिवितांत तुमी तर पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड रावशान पवित्र आत्मोच तुमकां सगळें शिकयता पवित्र आत्मोच आमकां हें शिकयता हांव आयज प्रिपेर नासली कित्याक म्हाका प्रिचींग नासचें ना न्हू हांव प्रिपेर नासली म्हाका अचानक वयर न्हिदलेली भंय नासली न्हिदूंक नासली वयर न्हिदलेली हांव नासली प्रिपेर म्हाका फोन येयलो तूं गे येयलें हांव सोमतीच हांव कितें गेलें म्हाका एग्जाम्पल येतलो पवित्र आत्मो म्हाका शिकयतलो पवित्र आत्मो हांव कित्याक हेचेर म्हाज्या हस्तगीर चलतली हांव पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड रावलें पवित्र आत्म्यान कितें जाय तुमकां कितें जाय तेंच शिकयलें तुमकां बऱ्याक पडलें न्हू शिकयलां तें हां कित्याक हांव म्हाज्या हस्तगीर उलोवंक ना म्हाज्या तोंडानसून तो पवित्र आत्मो उलयलो तुमकां हांवें सांगलेलें पयलीं तुमकां कितें गरज आसा तेंच म्हाज्या तोंडानसून उलय सांगलेलें आनी तेंच पवित्र आत्म्यान उलयलें हांगासर आतां पळयलां न्हू देवाचो आत्मो आमकां चलयता आमी देवाच्या आत्म्या प्रमाणे आमी चलोंक जाय तो आत्मोच आमकां कितें सांगता तेच्या वरवींच आमी शिकयता तो कितें सांगता मॅथ्यू 12:12 कितें म्हणटा तुवें उबें रावच्या पयलीं उबें रावता तेन्ना म्हणटा तुज्या भितर खूब पवित्र आत्मोच उलयतलो 12:12 लूक 12:12 सॉरी पळय लूक 12:12 हें तुमी कोटेशन घेवंक जाय तुमकां तर कोणागेर वचोंक जाय तुमकां खंय प्रिचींग करूंक जाय तुमकां कोणी तुमकां भिरांत येतली तुमकां तेन्ना हें कोटेशन घेवंक जाय पवित्र आत्म्याक सांगूंक जाय तूं उलयतलें म्हाज्या तोंडानसून हें कोटेशन तुमकां भिरांत येता कोणा कडसून भिरांत सैतान घालता तेका देवाचें उतर दीत जाल्यार तो तुजें आयकचो ना तो आयकतलो देवाचें उतर तुजें आमकांय सांगलेलें थंय आमकां एकदां आमी कोणागेर वयतालीं न्हू ते घरागेर पास्टर बीन येयल्या कोणाक तो मारून घरा धाडटालो सांगतालो आमी पिवंक ना आमी दोगांय पडली पासून वाटेक दोगांय गाडयेनसून तेंगेर वचोंक कळना म्हणून सैतान आमकां उडयली दोगांयकू हांव अशी बेश्टी चोरोन वयताली चोरोन आनी भयण गाडी घेवन येताली हांव चलताना टूक करून निसरून पडल्या बेश्टी म्हळ्यार कांयच जागना भयणीकूय कांयच जागना ती शॉपवाली आसली न्हू शॉपवाली आबूज जाली आवय म्हाजें कांयच कितें जालां बाय कॅथलीक हांवें जालां गे तूं कॅथलीक न्ही म्हटलें तुजें कांयच हें आहा काळा आतां तें म्हटलें आगे तूं रस्त्यार घर आहा तुजें म्हटलें तुका कितले लोक पडटले कितले लोक हें जातले थंयच करतलो आनी आवय ना म्हाका कांयच म्हाजें आजुनूय कलकलता कितें जाता तुमी पडले आनी ती आमकां कांयच सांगना आमगे म्हटलें तूं कित्याक कलकलता आनी मागीर मागणें केलें ताका तुजें कांयच जावन जेजू तुजें कांयच म्हटलें उसामय जावं नाका शांत आवडे जेजूच्या नांवान जॉन 14:1 तर उसामय जावं शांतीचें कांयच म्हटलें आनी ताका मागणें केलें हांवें आतां म्हणटा बरें थंड दिसलें म्हटलें पळय कितें आतां दुसरी पडली ही उसामय कित्याक देवाचें उतर ना न्हू आनी देवाचें उतर तुजें कांय जाणासलें ती कितें म्हणटली आसली बाय तुमी बरी जाल्या ना जेवच्या गेळ्यांनी बरी जाल्या तुमी तुमकां कांयच जागना दितली आसली न्हू पळय तशेंच आमच्या जिवितांत जातलें येतलें तेन्ना कितें जातलें आनी त्या भावागेर आमी गेलीं भावान म्हाका कांयच म्हणूंक ना बरें घेतलें भितर बरें देवाचें उतर सांगलें जे माय आयकलें आमी येयलीं घरा कितें केल्लें भितरान वचोनाका म्हूण सांगलेलें तो भाव म्हणलो मागीर आपूण येता घराच वाड्या म्हटल्यार ब्लेस जालो पळय कितें आतां एकदां आमकां कितें सांगता लोकांची उतरां कितें आतां आमकां मायण्यान वयता न्हू आनी ती आमी घेवन बसोंक नासली ती उतरां आमी सोमती डायरेक्ट गेली पळय कितें आतां एकदां कितें सैतान सांगता तुमकां वचोनाका तेंगेर तुमकांय मारतले तुमकां हें करतले तुज्या भितर कोण आहा 1 जॉन 4:4 कितें म्हणटा भितर कोण आहा आमच्या पवित्र आत्मो तर आसा ह्या संवसारांतल्या वायट आत्म्या आमकां कितें करूंक शकता कांयच करूंक शकना न्हू तुज्या भितर कोण आहा पवित्र आत्मो आहा उतर आसा तें उतर घेवन तुवें फायट करूं येता उतर घेवन तुका आनी तुमकां आमकां कितें केलां जेजून सगल्यांक वेडो घातलेलो आसा आमी फुडें वयच्या पयलीं जेजून सगल्यो वाटो क्लियर केल्या करूं ना आमच्यो आमी घरांसून वयता आमी कितें म्हणटा ट्राफीक बीन आहा जाल्यार आमी हें कोटेशन चड वापरता जेजू तूं फुडें गेलाय आनी आमच्यो सगल्यो वाटो क्लियर केलाय आनी आमी टायमींग पावता तुमी करून पळोवया
तुमी म्हणशात न्हू आवय इतले ट्राफीक, आवय केन्ना पावतली कोण जाणा, आतां हांव लेट जाता कामाक दिसता. कितें उलयलय? जिविताची उतरां मरणाची उतरां, वायट उतरां उलयली आमी. मागीर तो सैतान वयता कितें करता? फुडें वयता आनी वायटूच करता आनी तुका ट्राफीक आनीक 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 तुका ट्राफिकूच करून दवरता. तुका वचोंकूच मेळना. कित्याक तुवें कितें उलयलां ती उतरां. तूं तर म्हणशीत जेजू तूं फुडें वयताय आनी म्हाजी वाट सगळी क्लियर करताय आनी हांव टायमींग सारको पावता. तूं टायमींग 5 मिनटां आसतना पयलीं पावतली. जेन्ना आमी उलयता आनी जेजूक फुडें आमच्या घालता तेन्ना आमच्यो वाटो सगळ्यो जेजू क्लियर करता. आतां आमच्या तो भितर तर पळयत आत्मो आसा जाल्यार आमी कितें करतली? हे कसले येयल्यार आमचे फेस येयल्यार कितें येयल्यार सगळें आमी फेस करतली. हांव हें कोटेशन केन्ना वापरताली म्हाका जेन्ना बगार थंडी जाताली सारकी, थंडी जाताली बगार सारकी. आनी भयणीन कितें केलें, भावान कितें वॉशिंग मशीन हाडलें थंडी जाता म्हणून बगार वॉशिंग मशीन हाडूनय थंडी जाताली सारकी. आनी आमची मुत्रां कसली आसली, शीक येयल्यार आतां म्हाका थंडी जाता दिसता. मातशें ताया कडेन गुरू जालें थंडी जाता दिसता. ही उतरां म्हाजी आसली पयलीं. आनी म्हाका अशेंच जातालें, थंडी जाताली बगार सारकी, कंटिन्यू थंडी जाताली सारकी. 8 दिसाचे 8 दिसा फकत थंडी जाताली. मागीर भयणीन म्हाका हें कोटेशन दिलें 1 जॉन 4:4. म्हजे भितर आसा तो पळयतात मो ह्या हांव संवसाराचें म्हणटाली पळय थंय थंडेच्या अत्म्या परस अदीक बरिश्ट. रोजरी घेताले आनी कंटिन्यू म्हणीत रावताले. मागीर थंडीच ना. आजून पासून हांव न्हू तेंच कोटेशन वापरता. वाचया आमी पळय 1 जॉन 4:4. सोपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचेर फोटकेऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जैत व्हेला. कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. पळय कितें म्हणटा हांगासर, जो तुमच्या भितर आसा तो कोण तो पवित्र आत्मो भितर आसा जाल्यार थंडी रावंक शकता, जोर रावंक शकता. तो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो. हांव ह्या संवसारान आहा थंय तुमचें कितें घालपाचें, तुमकां कितें आसा तें घालूंक जाय. हांव म्हाका म्हणटालें हे म्हजे भितर आहा तो पवित्र आत्मो हे थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट न्हू तो आहा भितर म्हणटो कितें लावंक शकता. हांव हें कोटेशन रात आनी दीस म्हणटाली सारकी, रोजरी घेताली आनी म्हणटाली. आनी हांव आतां कोण आयकून थंडी जाल्यार हेच कोटेशन दिता. तुमी रात आनी दीस हेच कोटेशन म्हणा आनी पळोवया तुमच्या जिवितान जाता अजाप, जाता मिलाग्री. तुमी म्हणपाचें आनी तुमीच घेवपाचें मिलाक करून. हें कोटेशन आमचें फेवरेट सारकें. जो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो हे थंडेच्या, जोराच्या, डायबिटीसच्या, प्रेशराच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट म्हणटा तेन्ना कितें जातलें, तो आत्मो काम करतलो आनी आमच्या जिवितान कितें वायट आसलें जाल्यार तें काडून उडयतलो. आतां म्हाजी थंडी आसली तें हें मोडून कितें जालें, तो पळोवन गेलो आनीक रावला तो ना. कित्याक आमी उलयलें तें उतर कितें जाता, जिवे जाता. दोनूय जिवे जाता. तूं तर संवसाराचें उलयशीत तें जिवे जाता आनी हे देवाचें उतर घेवन उलोवशीत तें जिवे जाता. देवाचें उतर घेवन उलोवशीत तें जिवे जाता आनी कातरून उडयता तुजें दुयेंस थंय उलयता तेन्ना. आनी हें कितें करता, तुजें दिवेस सुबेस करता. हें उलयता तें उतर. एग्जाम्पल आमी घेतलेलें खूब फावटी न्हू. आमी डॉक्टरागेर गेली, डॉक्टर आमकां कितले फावटी रिपोर्ट दिता. आतां तुका चॅक केलो डॉक्टरान XYZ म्हणून केन्ना दिता तुका, एकदां दिता न्हू. एकदांच सांगता तो आमकां कितें XYZ जाला म्हणून एकदांच सांगता. आमी कितले फावटी विचारता.
आमी जेन्ना ते उतारता न्हू तेन्ना कितें जाता ते जिवे जाता आनी ते वयता आनी सगल्याक स्प्रेड जाता आनी ते कितें जाता मागीर तुज्या जिवितान ते आनीक तुका मागीर चेपून दवरता ते. आनी तूं जेन्ना देवाचें उतर उलयताय तेन्नाच तूं उलयताय हो रिपोर्ट म्हाजो न्हू. म्हाजो जेजून 2000 वर्सां पयलीं 2025 वर्सां पयलीं तो खुर्सार मेला तो म्हाजो रिपोर्ट. जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालां. तेन्नाच तो तूं कॅन्सील करताय तो रिपोर्ट फुडें पावोंक पावना. आनी आमची दुयेंसां बीन कशी वाडटा ती आमी उचारता न्हू आनी तांकां जिवी करता उतारता. आनी ताका लागून आमकां तेचेर पदवी सोलोवंक दिल्या पूण आमी ताका दुसऱ्यांक सांगता आनी ती जिवी करता दुयेंसां आमच्या जिवितान. आमकां आतां आमी कितें करूंक जाय आमी फकत आमकां सांगलां पूण आमी XYZ म्हाजो न्हू पूण जेजून म्हाजो रिपोर्ट म्हाजो खुर्सार मेला आनी म्हाका संपूर्ण सुटका दिल्या. आमी जेन्ना उचारता तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां जातल्यो आमच्या जिवितान. जेन्ना तूं उलयताय दोंगरा कडेन तुज्या आनी दुबाव धरिनासतना उलय म्हणटा तो आमकां कितें जाता एकदां आरे हांवें मागलां तें म्हाका मेळटलें काय मेळचें ना हें आहा न्हू आमचें. आमी दोनूय धरता न्हू मेळटलें काय जातलें काय जावचें ना हें आहा न्हू. हांव रिट्रीटाक आयज पावतली काय ना पावची ना सगळें आमचेर डिपेंड आहा न्हू. आमी तो जेजूक सांगात म्हाका आयज रिट्रीटाक कशें तरी वचोंकूच जाय म्हणजे तूं वाट करता न्हू तुका वचपाक करिना करता आमकां वाट. पूण आमकां कितें जालां नाका आयज आमगेर कोण सोयऱ्या येवपाची आयज हें येवपाचें तें येवपाचें पूण आमी कितें करता डिले घालता न्हू. मागण्याकूच आमी डिले करता. मागण्याक करिना आमी डिले करता. केन्ना आमी काजाराक आसा बर्थडे आसा तुका कितले नोजो जावंक तुज्यान तूं कितलें टायर्ड जावंक ऑफिसांतसून टायर्ड जावन येयलेलें आसा फोन येता शुवर येता म्हणिना मागण्यांक म्हणटा कित्याक ह्या गांवकाच्या देवान तेंची मनां कुड्डी केलेली आसा. हे देवाचें सोत तांकां लिपयलेलें आसा तांकां कित्याक हे सोता कडेन ती वयतली आनी सोतूच तांकां सुटका दितलें म्हणून तांकां कितें जाल्लेलें आसा हेणी तांकां वचोंक तो देवाच्या उतरा कडेन दिना. ताका तेन्ना तेंचें डिसिजन आहा तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय हांव देवाच्या उतराक आयज वयतली हांव थंय बसतली म्हणून. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयतली तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री अजापां जातली. आमी कितें केलां हांगासर आतां कितलो लोक आसूंक जाय आसलो न्हू. आमी सर्ती जाल्या आमच्या आंगात दवरला. आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर सांगता ती येवन हांगा देवाचें उतर आयकतली आसली न्हू. जायतो लोक येतलो न्हू हांगासर हां. जेन्ना आमी उचारया हांगासर सगल्यो खुर्च्यो सगल्यो भरलेल्यो आसा देवाच्या राज्यान देवाचें उतर सगळीं लोक आयकता म्हणून आमी उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां जातली. सो आमी सोलापूर वयता न्हू थंय कितें जाता ना ती एकटी आयकता न्हू देवाचें उतर ती वयता न्हू दुसरे फॅमिलीक सांगता आपले फॅमिलीक सांगता आनी थंय न्हू ती एक फॅमिलीक सांगता आनी ती लोकांक घेवन येता आपल्या जिवितान. तेंचे कडेन जायत्यो मिलाग्री आहा सारक्यो टेस्टिमनी कसल्यो आहा सारक्यो पुलिसांनी पासून तांकां येल्लेली पूण ती भिवंक ना. आमी थीर रावतली म्हणून जिंकू या मरू आमी जेजूकूच पाटलाव करतली. असली स्ट्रॉंग सारकी आसा ती थोडी भाव भयणां आसा ती. थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कोणाक कितें दूख बीन आहा हा कोणाक कितें पेन आहा दूख आहा Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hello, time. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. अर्घा तुका जेजू आयच्या दिसा वेळा खातीर तुका अर्घायता तुवें आमकां सोय दिल्या आनी आमकां ह्या उतरानूच सुटका आसा उतरानूच पेखोवणी आसा तें आमकां तुवें सोद उगडापे केलाय. आमी कसली उतरां उलोवपाची आनी कितें आमच्या जिवितान आमी करता तें आमकां तुवें सोद उगडापे केलाय. सोमया म्हूण तुका आमी अर्घायता. हांगर जो कोण भाव भयण आसा तांकां कसलीय पिडा आसा कसले तेंच्या घराब्यान कितें त्रास आसा ते सगळे काडून तुवें सोमया खुर्सार घेवन मेलोलो आसा आनी तांकां हेच वेळार तांकां सुटका फावो जाल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशें
जशें सोमया तुवें तांकां जी चोय ती आवडटा सोमया तुजें उतर शिकोवंक तांकां आवडे आसा तांकां सोमया तुजें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक तांकां खोशी आसा तेंचेय तुवें सगळे तेंचे आवडे फारीक केल्या सोमया आनी तांकांय तुवें आनीक आनीक देण्यानी बोरलाय उतरान बोरलाय आनी तुजें उतरूच तुवें तांकां दिवच्याक सुटका दिलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता तशेंच तूं वचोन तांकां सोमया गांवांनी वचोन टेस्टिमनी तेंच्यो घोवायकी जाता आनी ती येवन हांगासर टेस्टिमनी हाडटा सोमया म्हणून तुका आमी आर्गायता ती आतां आदली न्हू पूण तांकां सगल्यांक तुवें नवी केलेली आसा सोमया आनी नव्या उतरान तांकां बोरलेलें आसा आनी तें उतरूच तेंचे जिवितान काम करता आनी त्या उतरानूच तांकां सोमया तुवें बळ दिलाय एक सटाय दिल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता ती कोणाचेच कितें म्हटल्यार ती राग तांकां येयना पूण तांकां तूं मोगानूच चलोंक तुवें तांकां करपा बळ दिलाय आनी ती दुसरे खेप येतली तेन्ना सोमया ती जायत्यो टेस्टिमनी घेवन जायत्या लोकांक घेवन हांगासर येतली आनी हांगासर लोक फूल जाला जेजूच्या नांवान म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन आमेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया